Honorable members, Honorable Speaker. स्पीकर सर, हांवें काल सभागृहात स्टेटमेंट केल्लो की बाउन्सर विशयाचेर कायद्या संबंधी विचार जातलो म्हणून होम डिपार्टमेंटा कडेन चर्चा करून आयज हांव ह्या सभागृहाक आश्वस्त करता की प्रायवेट सेक्युरिटी एजन्सी रजिस्ट्रेशन एक्ट पसारा अस्तित्वात आसा. ह्या कायद्याचें इम्प्लिमेंटन करपाच्या नदरेन हांव निर्देश दिल्यात. स्पीकर सर, आज विसरलो आषाढी एकादशीच्यो सगळ्या जाणांक सभागृहांतल्या आनी गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा. Speaker, sir, under Rule 49(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be allowed to correct reply to star LAQ number 2B, sub-question D, to be answered on 17 July. The corrected annexure D is placed on the floor of the House. I may also be allowed to correct reply to unstar LAQ number 16, sub-question E, to be answered on 17 July. The corrected reply is placed on the floor of the House. Start question number 1. Yes. Under Rule 49, Yes, Mantri. under Rule 49(2) of the Rules of Procedure, Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the reply to star LAQ number 3A on 7th August. Speaker, sir, Honorable Minister has mentioned 2B, correct? It's a star. We have not even circulated with the replies. You said 2B. 2B is already uploaded. To only annexure correction of the figure we have done. That is all. Nothing much. Start question number 1, Dr. Chandrakan Shetty. I will be asking question 1A. 1A. Speaker, sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर, हो जो प्रश्न 1A विचारलो, वेटनरी हॉस्पिटल इन मुळगांव. आमच्या गोव्यात 5 वेटनरी हॉस्पिटल आसात. हांवें जस्ट हिस्ट्री सांगता, म्हणजे कित्याक क्वेश्चन विचारलो आनी कितें गरज आसा ती. एक तोकार आसा, आकोय म्हापशां आसा, तिसरे होंडा सत्तरी आसा, चवथे सोनसोडा मारगांव आसा आनी 5वें नावेली आसा. बिटवीन आकोय म्हापशां टील होंडा सत्तरी ह्या इतल्या बेल्टाक आमच्या कडेन वेटनरी हॉस्पिटल ना. सो त्यामुळे हांव सरकाराचें तेन्ना अभिनंदन करता. आमचे मुख्यमंत्री, आमचे सरच तेन्ना मुख्यमंत्री आसले, की तांच्यांनी मुळगांव हे जागेर जी WRDची जागा आसली आनी त्याच्या कडल्यान WRD कडल्यान तांच्यांनी ट्रान्सफर करून वेटनरी हॉस्पिटलाक घेतली. 17,000 जागा घेतली, 17,280 स्क्वेअर मिटर, सर्वे नंबर 203, आनी हांगा हॉस्पिटल बांदपाचें ठरयलें. फावंडेशन स्टोनूय घातलो 2020. आणि हे जे हॉस्पिटल त्यांना ठरवले हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ह्याच्या अंडर हे हॉस्पिटल बांधपाचे 9 कोटी 9.5 कोटी ॲलोकेटही झाले. म्हजो पहिलो प्रश्न असा, सरकार खरेंच सिरियस आसा हे हॉस्पिटल बांधपाक? आणि जर सिरियस आसा जाल्यार सरकाराची वॉट आर द म्हणजे ॲक्शन्स त्यांच्यानी कितें घेतलेले आसा 2020 फावंडेशन स्टोन घालून ते आजपर्यंत? स्पीकर सर, जे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे ते डिस्टन्स कन्सिडर करूनच सेंट्रल लोकेटेड मुळगांव हॉस्पिटल बांदपाचें केल्लें. इन्सिडेंटली ते हॉस्पिटल सेंट्रल फंडान केल्लें. ज्या टायमार तेजो एस्टिमेट करून प्लॅन करपाचो आसलो तेन्ना सगळें रेडी जाल्या उपरांत ते JSR चेंज जालो. ते जाल्या उपरांत ते परत रिटर्न येयल्या उपरांत ती परत कायदेशीर सपोस्कर करता म्हणसर सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम बंद जाली. तरी सुद्दां स्टेट गव्हर्नमेंटान ओन फंडान स्टेट फंडांसून करचें केलें आनी तेजे सपोस्कार चालू आहा. एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान ऑलरेडी PWD इन्स्ट्रक्ट केला आनी लेटराय धाडला, फॉलोअपय आमी करता. तो प्लॅन जालो की इमिजिएटली तेजो टेंडर जातलो आनी जाता तितके बेगीनूच आमी करून घेतले. स्पीकर सर, मिनिस्टरान सांगले तशें मिनिस्टर म्हणटा की तांचे डिपार्टमेंट सिरियस आसा. स्पीकर सर, हांव क्वेश्चन जे विचारलेले ताचेर हांव सादे एक प्रश्न विचारलो, म्युटेशन हे जागेचो जाल्लो काय? जाल्यार 2022 ही जागा, हांव तारीखूय सांगता, 2022 ही जागा ट्रान्सफर केली सरकारान. वेटनरी डिपार्टमेंटान 4 लाख स्पेंड केले. अजून हे जागेचे म्युटेशन जावंक ना.
दुसरें, हांव ज्या दिसाच्यान आमदार जाला हो प्रोजेक्ट हांव फॉलो करता आनी हांव प्रत्येक फावटी स्टार किंवा अनस्टार क्वेश्चन विचारला. 21 जुलय 2022 हांव प्रश्न विचारला. 31 मार्च 2023 हांव प्रश्न विचारला. 4 ऑगस्ट 2023 परत प्रश्न विचारला. आणि हांव इतले प्रश्न विचारतना प्रत्येक फावटी उत्तर असले कशें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतला. एक. दुसरें म्हटल्यार पयलीं म्हणटा तें हॉस्पिटल सेंट्रल गव्हर्मेंट RK ती राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंडर केल्ले. हो आतां 2 वर्सांनी तेन्ना स्किमी अंडर केल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल हो आमी फंड कित्याक युटिलायज करूंक ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. आमच्या कडेन खंय पेपर वर्क खंय कमी जालें काय. बरें, फंड युटिलायज करूंक ना. तेंच्यांनी लॅटरय धाडला, म्हाजे कडेन लॅटराची कॉपी आसा की हो आमी घेवंक शकना म्हणून. ताच्या नंतर जर आमी स्टेट गव्हर्मेंटा प्रमाणे म्हणटा, मिनिस्टर म्हणटा की आमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हितून करता, जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटान कितें प्रोसिजर केला, बजेटरी एलोकेशन केला, बजेटरी नोड मूव केला. म्हाका तर पळोवन सगळे पेपर वर्क दिसता की सरकारान हेचेर कांयच सिरियसली घेवंक ना. सो म्हाजो प्रश्न एक येता, जर सरकार सिरियस ना ह्या हॉस्पिटला बद्दल, तशें जर पळयत जाल्यार आमच्या गोंयांत सगळी वेटनरी हॉस्पिटलूच आसा. हे सुपर स्पेशालिटी वेटनरी हॉस्पिटल करपाची गरज आसली आनी हे गरज आसा. आयज गोंय सारक्या स्टेटीक सुपर स्पेशालिटी वेटनरी हॉस्पिटल करपाची गरज आसा. परवाच म्हाका एक फ्रेंड सांगतालो ताच्या कुत्र्यान खंय म्हजो प्रश्न एकूच आसा, जर सरकार सिरियस ना जाल्यार ती जागा WRD कडल्यान घेतल्या. आमच्या बिचोले तालुक्यान गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट करपाक आमकां जागा ना. ती जागा आमकां ट्रान्सफर करपाची परत खंयच्या डिपार्टमेंटाक जाय, डिपार्टमेंटाकूच, सो दॅट आमी थंय नवो प्रोजेक्ट करपाचो. आनी जर सिरियस आसा जाल्यार कित्याक जशें मिनिस्टर म्हणटा तशें तेंच्यांनी पास ऑन केला PWD कडेन, मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवपाचो की हे हॉस्पिटल ते केन्ना सुरू करतले काम, फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसा, काम सुरू करतले आनी केन्ना कंप्लीट जातले हे तांच्यांनी म्हाका फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिवपाचो. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हे दोतोर असल्या कारणान तांकां लोकांची जशी काळजी आसा तशी बाकीच्या जनावरां हेंची बी काळजी आसा. बरी गजाल. त्या खातीर ती जमीन तांच्यांनी दुसऱ्या प्रोजेक्टाक आनी मागची न्ही. बींग अ मेडिकल प्रोफेशन तांच्यांनी ती बाकीच्या म्हणजे आमी जे स्मॉल एनिमल्स आनी बीग एनिमल्स हाच्या खातीर हॉस्पिटल बांदपाचो जो प्रोजेक्ट डिसायड केला तेच हॉस्पिटल ते बांदुया. आमकां एकंदर म्हणजे बिचोली पुराय तालुक्यात तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक कामधेनू ह्योय स्किम्स आनी बाकीची स्मॉल एनिमल्स लोक आजकाल म्हणजे आमी पळयता की डॉग्स आसतले, कॅट्स आसतले, हे खूब मोठ्यापणान लोक काळजी घेतात. थंयसर त्या पूर्ण परिसरांत आनीक ना. हांव तांकां सांगता की वेटरनरी डिपार्टमेंट जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट करून जर फंड एलोकेशन करूंकूय नासत जाल्यार PWD बिल्डींग फंड्सांतल्यान हांव स्पेशल प्रोविजन करून तांचे हॉस्पिटल जे आहा पळय जागा घेतलेल्या ते बेगिनात बेगीन सुरू करपाक लायता. हांव तारीख आत्तां सांगूं शकना, बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्ही तो प्रोजेक्ट आमी सुरू करून कंप्लिटूय करूंक लायता. म्हणजे ह्या टेन्युअरान जाता तितके जाता तसो म्हणजे 27 पयलीं तो प्रोजेक्ट पुराय करपाक लायता. मिनिस्टरांनी फॉलोअप करून तो करून घेवचो. स्पीकर सर, हांव आमचे मुख्यमंत्र्याचे आनी आमचे मिनिस्टराचे हांव थँक्यू म्हणटा की तांच्यांनी खरोच सुरू करचो. हांव 4दा क्वेश्चन घातला सर, आनी कितले फावटी म्हणून ह्या एका प्रोजेक्टाचेर घालपाचे, कित्याक बाकीच्याय प्रोजेक्टांचेर क्वेश्चन घालपाक जाय, तांच्यांनी फॉलोअप करचे. आय एम शुअर नेक्स्ट जुलयाच्या पयलीं तरी थंयसर काम सुरू जावपाचें इतलीच अपेक्षा करता. हांव म्हणना 4 म्हयन्यांनी जातलें अशें. थँक्यू. देव बरें करूं. Start question number 2. Uriel Lemo. Speaker sir, question number 2B. 2B. Speaker sir, operation is regarding the rescue operations by lifeguards on the beaches of Goa. Anik Speaker sir, ya Sarkaran, this government has spent 226 crores 83 lakhs 41,435 rupees on beach safety and security contract from March 2020 to March 2024. This contract was to provide safety and security to visitors at various beaches and water bodies, including waterfalls. Because after spending 226 crores, there were 56 drowning deaths. 56 log mele.
These deaths occurred from 2022 till May 2024 as per the reply given to me. Ata, the reply to Aniek Mugele Unstarred LAQ 147 dated today, it states that the current beach lifeguard contract ended on 30th June. 30th June or contract cover zalo. And you have said that you have extended till such time new tender is finalized. Ata, department, are you happy with the performance of the contractor to whom 226 crores was paid, 56 persons drowned at various locations where lifeguards were deployed? Very clear, where lifeguards were deployed, and the drowning happened where the lifeguards were not at the incident site. Jenna, this is reality. Why did the tourism department did not take steps, the first supplementary, to invite fresh tenders when they were aware that the contract was supposed to get over on 30th June? Why so much moog for Drishti? Poile supplementary. Speaker sir, Honorable Opposition Leaderanचो प्रश्न घाला दृष्टीचेर. I will just give a background of how Drishti came in. 2008 सुमार स्पीकर सर, जेन्ना टुरिजम चालू जाताले आनी वयर वताले, ऑनरेबल मेंबर बाब दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी मिकी पाचेको तेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आशिल्लो. त्या टायमार टुरिस्ट अरायवल इन द स्टेट वॉज रफली अबाउट 25 lakhs. आणि त्या वर्साक एकूच वर्साक ते 2 वर्सां तेन्ना तांणी काडले, द ड्रावनींग केसीस वे व्हेरी हाय, रफली 200+. त्या टायमार दृष्टीक घेवन वेन द टेंडर वॉज कॉल्ड आउट, दृष्टी गॉट द टेंडर आनी तेन्नाच्यान 2008च्यान दृष्टीक तो टेंडर मेळ्ळो. दृष्टीन तो 5 वर्सां स्पीकर सर टेंडर एज पर कमिटमेंट केलो आनी तातूंत खूब त्रुटी आशिल्ल्यो. एक म्हणल्यार दे वर डुईंग लायफ गार्डींग, बट ऑल लायफ गार्डींग इक्विपमेंट्स बाय सप्लायड बाय द गव्हर्मेंट. सो ताज्या खातीर ती सारकें नाशिल्ल्यान त्रुटी आसा त्यो काडून नेक्स्ट टेंडर जेन्ना आयलो, परत दृष्टी जेन्ना क्वॉलिफाय जाली 2014, तेन्ना कॉम्प्रिहेन्सिवली आमचे लायफ गार्ड सगळे घालपाक आनी कॉम्प्रिहेन्सीव सगळी बीच सांबाळपाक तांच्या कडेन तेन्ना टेंडर दिल्लो आशिल्लो. द टायम पिरियड वॉज 5 years स्पीकर सर. आनी त्या 5 वर्सांक 2014 ते 2019 ह्या 5 वर्सांक तांणी दे हॅव डन देअर पार्ट एज फार एज कॉन्ट्रॅक्ट इज कन्सर्न. 2019 सोंपतकर स्पीकर सर तांकां एक्सटेन्शन दिल्लें गेलें. तेन्ना एक्सटेन्शन पयले 6 म्हयने दिले, मागीर 2.5 वर्सां दिले. हो सरकार जेन्ना आयला स्पीकर सर, तेन्ना ऑलरेडी दे वर इन दॅट पर्टिक्युलर एक्सटेंडेड पिरियड वेरीन the same agreement which was signed in 2014, the clause 6 of the agreement which is referred in that, the government had the powers along with them to extend that particular agreement. एक आमी समजून घेवपाक जाय स्पीकर सर, दृष्टीचो विशय आनी लायफ गार्डींग, I think they have been doing a commendable job as far as Goa is concerned. And what concept they started in 2008 then with the then government, म्हाका दिसता स्पीकर सर आज लायफ गार्डींग बऱ्या तरेन जावंक लागिल्लें आसा. आता प्रश्न येता स्पीकर सर, व्हॉट इज द फायनान्शियल आउटगो आणि व्हॉट इज द ड्रावनींग विजावीज लायफ सेविंग. स्पीकर सर, रिकॉर्डा प्रमाणेच लायफ सेविंग पयलें सांगता. टोटल लायफ जे सेव केले इन द लास्ट 3-4 years, टोटल लायफ सेव स्पीकर सर इन द लास्ट 4 years, हांव समज तुका 2008च्यान दिलो जाल्यार रफली 1237 lives have been saved. But if I go by the last 5 years data from 2020 to 2024, roughly 300 odd lives have been saved, Speaker sir, which has been 300 न्ही, जवळ 400 lives have been saved in the last 4.5 years. आता Speaker sir drowning येता. Drowning येतकर Speaker sir, there are couple of ways which we are. जो दृष्टीक टायमिंग आमी टेंडरा प्रमाणे दिला, एग्रीमेंट सायन केला, is from 7 AM to 7 PM. जय जवळ 450 लाइफ गार्ड कवरिंग रफली 41 बीच स्ट्रेचेस एंड 2 वॉटरफॉल्स, एक दूधसागर एक मय. हे सोडले स्पीकर सर जाल्यार टोटल बीच स्ट्रेच 41 बीच स्ट्रेचेस जे आमी नॉर्थ आनी साउथ आमी कवर जे करतात, तातूंतल्यान 7 AM to 7 PM समज सोडले जाल्यार चडशे जे डेथ जाल्या विच वी हॅव बीन डुईंग आर आयदर बिफोर 7 AM or after 7 PM which has been recorded. आता डेथ जाता आसतना तातूंत 3 तरेचे डेथ्स आसा स्पीकर सर.
One is by drowning. Because sir, मंत्री नहीं, पण नहीं, हा दिता तो- मरे. अरे to you Allow be me to very talk, no, specific. Yuri. I will You give are you- just moving around in circles. No way, Just be I'm very answering to specific. your- I'm answering to your- Why was this tender when you knew that there were 56 deaths that have happened, and there is an incident? There are incidents where lifeguards were not there, where they were supposed to be. Speaker, sir, Speaker, sir, lifeguards- after, in spite of that, you're talking about the life saved. What about the lifeguards- deaths that happened? Why did you renew? Opposition Very leader. specific. Why did you renew when you knew? In the past, you were sir, also very, very. Very simple. Because answer the Answer. दोन हजारा आटा काढी ना काही. ताका 56 फिगर खंयच्यान मेळ्ळा तो हांव नकळो. म्हज्या प्रमाणे जो फिगर आमी जो घेतला, विच इज ड्रावनिंग, is 2020 had 6 cases, 21 had 9 cases, 22 had 6 cases, 23 had 6 cases, 24 had 2 cases. आणि हातून स्पीकर सर बॉडी रिट्रायवल म्हणजे दर्यांतल्यान जी मेळिल्ली आसा दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. कोणे तरी उडी मारल्यान ती दर्यांतल्यान दॅट इज नॉट ड्रावनिंग. Because, sir, ती फाउंड ऑन द शोर. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट नाउ. एक आन्सर Allow me to reply मरे. उलय न्ही, तू काढ न्ही प्रश्न. तू सगळे प्रश्न काढ. स्पीकर सर, हातून जी ड्रावनिंग आसा ती ड्रावनिंग नंबर्स हांवें तुका सांगिल्ल्या, विच इज 9 + 6 15 21 27 29 केसीस हॅव बीन देअर ऑफ ड्रावनिंग. आतां स्पीकर सर, हातून एक इन्सिडंट असो आसा की जंय डेंजरस स्पॉट ते लायफ गार्डर्स ना. केरी रॉकी एरिया येदो व्हडलो बोर्ड मारला हिंदी आनी इंग्लिशीन की हांगा वचनाका, तुमी कांयच करनाका. 24-30 जाणांचो ग्रूप वता ते रॉकी एरियेन. थंय मनीस तांकां सांगता वचनाका, बोर्ड घाला म्हणून. उरिल्ले लोक वतात सायडीक, 4 जाण ते सेल्फी काडपाक वता. दुर्दैवान त्याच टायमार ल्हार येता आनी ते 4 जाणांक घेवन वता. आतां कितें करपाचें हातून? म्हणजे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाच. आपूण वतलो रफ वॉटर्सान आनी सरकारान हांगा धरतले. दृश्टी, आय वील बी ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर, द वर्क वीच दे हॅव बीन डुईंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वी हॅव टू कमेंड द लायफ सेविंग दॅट दे हॅव डन. कॅमेराज ऑन 40 टावर्स 40 कॅमेराज घाल्ले आसा टू हॅव ऑल रावंड मुवमेंट विथ अ 50 मीटर विजिबिलिटी. आता नवो टेंडर काडटा आसतना स्पीकर सर, वी रियलायज वॉट वॉज द गॅप. 2014 जेन्ना घेतिल्लो तेन्ना टेक्नॉलॉजी नाशिल्ली. मरे टेंडर कित्या रिन्यू केला ना तो सांग. आतां स्पीकर सर, तुझ्या भितर मरे. I'm giving your own reply. replying to my. अरे what did I ask you? What did you ask me? There is still seconds. Why did you not renew? Why did you tender जो पडासलो तो काबार जालो न्हू. आतां तूं पड रिप्लाय दिता. तूं सांगता की only 29 deaths. You look at your annexure A. In annexure A, you have said in the year 22 there are 16 deaths. In the year 23 there are 33 deaths. In the year 24 May there is 7 deaths. This comes up to 56. आता स्पीकर सर, स्पीकर सर, ताका परत सांगता. Deaths found on the sea is the thing which we have given, not drowning. Sir, deaths which are found the on the reply seashore given to are the me- ones which are given to you. Okay, मरे राव रे माचे सबर करो. Cases of drowning deaths. This is your annexure. What does this say? Cases of drowning deaths. Very simple. In the year 2022, 16 deaths. In the year 2023, 33 deaths. In the year 2024, 7 deaths. This is your statement. स्पीकर सर, मंत्रीन सांगपा जाय. प्रश्न स्पीकर सर, ना एक मिनिट ताका ताजेच. स्पीकर सर, अनवॉन्टेडली रॉंग उलयता म्हणून म्हाका आय वॉन्ट टू करेक्ट हिम. I will place this on the table of the House. स्पीकर सर, 2022 ड्रावनिंग 10 बॉडी रिट्रिवल्स म्हणजे कितें दर्यार मेळ्यो. उडी ड्रावनिंग जालें ना, तांणी थंय दर्यार मेळ्या 16. तुजेच 16 फिगर. 23 तुवें फिगर सांगला म्हाका 24. तुजो सारको आसा. ड्रावनिंग 18 बॉडी रिट्रिवल्स. 24 स्पीकर सर 7 बॉडी रिट्रिवल्स आणि 2 ड्रावनिंग. सारखे आसा. आय एम गिविंग द ब्रेकअप. तू नाका आशिल्लें करनाका. ड्रावनिंग आणि बॉडी रिट्रिवल. All together reply रे घे. 33 दाखय. स्पीकर सर, एनेक्शर ए ताणें वाचचो. We have taken report from the respective police stations with the breakup, and then we have seen how much drowning we have done in that. तातून ड्रावनिंग कितल्यो केसी आशिल्ल्यो. कलंगूट पुलीस स्टेशन 8 तातून क्लियर दवरिल्ले आसा मरे. अरे बाबा मंत्री बाब, I am placing this. You see, Kalangut police station, 8 number people died. Anjuna 1, Penne 4, Kunkolim 1, Kankon 2. This is of the year 2022. 16 जा. ऐक. एक तू एनेक्शर दिल तातूंतल्यो तूं विचारता. एनेक्शर दिल तातूंतल्योच घे चेक कर.
There is Yes, sir. anyways, I'm with the same because, annexure A. मंत्रीन I'm अजून with the पहिलो same प्रश्नाचो मुगेलो जो Sir, leader of पहिलो opposition, प्रश्न जो Pushpa Gupta. फर्स्ट दिस इज स्पीकर सर लिडर ऑफ ऑपोजिशन सिम्पली वाचना आसतना घुसपाक सोदता एनेक्शर हे म्हजे कडेन आसा आय एम अगेन टेलिंग हिम जो रिपोर्ट आनी रिकॉर्ड दिता इज ऑफ रिस्पेक्टिव्ह पुलीस स्टेशन फाल्यां तो म्हाका म्हणटलो मागीर सर्टिफाय कोणे केले काय म्हणून Speaker sir, हांव cross talk. पुलीस स्टेशनाच्या रिकॉर्डान अरे, स्पीकर he's सर Opposition leader, ऐकून घ्या पहिले ऐकून ऐक तरी मरे उलोवंक जाय म्हणून उलोवप अरे अरे बाबा स्पीकर पोझिशन लीडर ऐकून घ्या पहिले मिनिस्टर आन्सर We are talking about drowning and we are talking about body retrieval. A plus B is the answer to the police station. A जी drowning case आसा so no यो related to दृष्टी जंय drowning जाल्यो आता ह्यो केन्ना जाल्यो ह्यो 7च्या पयलीं जाल्या नाल्यार 7च्या मागीर जाल्या 7 ते 7 इज दृष्टीचो टायमिंग आणि हो रिकॉर्डर आसा तो म्हजो रिकॉर्ड न्हय वो रिकॉर्ड घेवन केल्लो आशिल्लो तोच रिकॉर्ड हांव ताका वाचून सांगता सर मुखेलमंत्री को ती पेज आहे सर एक मिनिट बसून घे म्हाका हितून एकूच Opposition leader बसून घे. खबर आहा बसून घे. स्पीकर सर हांव एकूच कन्फ्युजन मातसो मिनिस्टर बस म्हाका कन्फ्युजन ह्यो पुलीस स्टेशना वयल्यो ड्रावनींग डेथ आसा म्हणून ह्यो ज्यो बायन पडोन आनी खंयसर ज्यो ड्रावनींग डेथ अरे केस अरे बाबा स्पीकर सर हो आन्सर मार्क तेणे दिला इट इज पार्ट ऑफ हिज एनेक्शन कित बायन बीन मुट्टाय ऐक रे, पळय, बरे I don't dispute it. You- I don't dispute it. दिस We are not disputing that figure. you are just now you are I am saying here giving him the 29 breakup, days speaker Speaker, sir sir. I Opposition leader, opposition sir पहिलो प्रश्नाचो अजून जाप दिल ना Because Why? police station Why? दिले पुलीस स्टेशन रे why didn't he तातून ताका body मंत्री बाब Opposition leader. you are still not answered the first Yuri question. Alimao. Your first question only. अरे एक टू You are confused. You are confused. I and you am are not confusing. confused. Opposition leader. You ask a pointed Clear question now, and give I a am pointed not answer. confused. Speaker sir, मंत्री और घुसपायता घुसपायता, Speaker sir, हांवें कित्याक मुखेलमंत्री घुसपाक लो जाय? रिप्लाय हा हांवें cases of कित्याक drowning घुसपाक जाय? cases given by the मंत्री- tourism minister Minister, This is a reply Minister, given एक by minute. tourism minister वकीत घुसपायत म्हणटा मिनिस्टर एक मिनिट Speaker sir, अरे Speaker sir. तुम्ही असे जर Speaker उलयता sir. उरल्यात न्ही प्रश्न Speaker जातले sir. कशे हांव एकूच मिनिटान सोंपयता Yes. ताच्या पहिल्या प्रश्नाक स्पीकर सर ड्रावनींग म्हणजे कितें दर्यान पेंवपाक गेल्लो ड्रावन जालो आनी बॉडी रिट्रिवल म्हणजे कितें खंय तरी बॉडी पडिल्ली ती दर्यार आयली दोन वेगळ्यो गोष्टी पुलीस स्टेशनान जो रिपोर्ट दिला तो पुलीस स्टेशनाचो रिपोर्ट आमी शेअर केला आणि त्याच पुलीस स्टेशनाचो रिपोर्ट इयर वायज हांवें टुरिझम डिपार्टमेंटाचो हांव तुका शेअर करून सांगता येस मागीर स्पीकर नेक्स्ट क्वेश्चन दुसरो प्रश्न विचार Speaker sir, प्रश्न- जे tourism दुसरा प्रश्न. minister has still not said why this particular contract जो आहलो in spite of lifeguard थिंगा आसू नाही जाग्यार जे आसपाक जाय आशिल्ले ते जाग्यार नाही थिंगा डेथ जाले ओ 700 कितले मनशां साल्वार केले तो उलयता मेले कित्याक लायफगार्ड sir. नाही म्हणून आणि हो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केस केलो अजून कॉन्ट्रॅक्ट कित्या रिन्यू केलो when they knew and there were cases of deaths why did he renew this येस ते Sir. पहिले सांग मातशे स्पीकर सर बसून घ्या स्पीकर सर डेथ जे जाता ते आमी वचून तांकां उदकान धुकलना तुमी मरा रे म्हणून जे जाता त्यो जाल्यो आतां इन्सिडेंटल ज्यो डेथ्स जाल्या वी रिग्रेट द डेथ्स आमचे टुरिझमाकूय त्रास जाता regret मरे, Speaker sir. good, ताचे good. खातीर- That you अरे बस regret. रे. Good, good, बस good. मातशें आतां दॅट इज वाय स्पीकर सर लायफ गार्ड्स आर केप्ट आतां लायफ गार्डान जे जवळ जवळ 400 लोक वाचयले तो कमेंडेबल म्हणचो ना सोडून दी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन स्पीकर सर आमी जेन्ना एग्रीमेंटा प्रमाणे एज पर क्लॉज 6 ऑफ द एग्रीमेंट आमी एक्सटेंशन दिले simultaneously last 1.5 year comprehensively we are working on ensuring that we have the best lifeguarding system in place तातून टेक्नॉलॉजी 2014 नाशिल्ली बाकीच्यो गजाल्यो नाशिल्ल्यो आतां एक एडॉप्ट करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स करून वेन वी आर सीइंग द वर्ल्ड मुव्हिंग इन अ डिफरंट लायन आमकांय दिसता की लायफ गार्डिंग शूड बी एट दॅट पर्टिक्युलर लेवल आनी नवो टेंडर आतां काडपाचो प्रयत्न जाता इतल्या बेगीन आमचो आसा ना, केन्ना? तो एकदां भायर सरलो नेक्स्ट 3 म्हयन्या भितर 3 महिन्या Expenditure. हे दिसालो तुका नो क्रॉस मधी आन्सर कंप्लीट जाऊ दी TFC जावन टेंडर जावन स्पीकर सर आमकां अशें दिसता स्पीकर सर की हाकाच सामकें पडला म्हणून 40 आमदारां भितर कोस्टल एमएलए जे आसा बरें, तांची कळ आमकां खबर आसा बरें. ते उलयतात आमच्या कडेन आमी तांच्या कडेन उलयतात एंड वी वॉन्ट टू एन्श्युअर द बेस्ट सर्विसीस देर हेल्प करा खंयचे कितें खंय काडा अरे स्पीकर सर तेणे तुझो लास्ट क्वेश्चन लास्ट प्रश्न तुझो पयल Last प्रश्न विचारा.
second विचारा supplementary. दोन Speaker sir, complete झाले. मुगेलो. लास्ट प्रश्न विचारत. कितको रे? ओ पहिले answer दित थिंगा 3 महिन्यान करतो. Second supplementary मुगेलो, Speaker sir. I had asked in sub question E, माचे ऐक. In sub question E, unstarred LAQ 147, dated today, about the copies of inspection reports conducted by the department pertaining to availability of worthiness, fitness of all the equipments, gadgets, vessels, boats in the last 5 years. Your reply you have given me in Annexure E, of which you have said in the year 2020 there was one inspection. In North Goa, South Goa report to Indilna. In 2022, you carried out inspections in North and South. In 2023, the inspections were carried out in South Goa and Center. And that's shocking choice, Speaker sir. Tourism Department ale je observation hai. Towers do not have proper storage to secure rescue items. Where will these rescue items be stored? No on CCTV uloitalo. No CCTV cameras covering up to swim zone. Why were your CCTV cameras installed? Jet skis have been provided, not registered under the necessary provision. No demarcation of swim zone. As per tourism policy, 50 jet ski aspak jay ashille, 40 ashille, 17 cholna ahले. Proper record of equipments and gears maintained by the beach lifeguard vendor is not available. Speaker sir, jenna inspection zale, 31 jeeps were supposed to be there. 18 ashille, 18 to 13 cholnai, damaged. Now I want to ask you that whether, specific dusra question, whether any deductions, penalties were levied on the contractor for not complying with the scope of work as of tender. I have your scope of work. As per your scope of work, all these things had to be there. Your tourism department went for an inspection, noted all these observations. Jenna bill pass kele, ye cutting zala, if you have doile zala, te floor of the house galche, and dusre supplementary. Speaker sir, Annexure E तो वाचता आसतना ताणेच मान्य केलें की टुरिजम डिपार्टमेंटान पिन पॉयंट केलें म्हणून नाल्यार म्हणटलो आशिल्लो पिन पॉयंटूच करुना पण एटलिस्ट टुरिजम डिपार्टमेंट इज दे आर डुईंग देअर वर्क रायटली म्हणून तरी ताणेंच म्हणलें आतां स्पिकर सर ताणें कॉन्क्लुजन काडटकर रिकमेंडेशनूय पळोवपाची गरज आशिल्ली वाचल्या 429/C इन द सेम एनेक्चर वाच I watchil re. Kai binak re. I watchil re. You read that. Your inspection report says these were not there at the place. No, that is your. Yeah, that is so what, you are that is- paying you him. Have to, you have to agree, Speaker sir. Leader of opposition has to agree that tourism department has identified what the lapses were. This was done in April 2022. Every year, Speaker sir, PWD, NIWS, Department of Tourism, आमचो बाकीचे थोडे ऑफिशियल्स हांकां सगळ्यांक GTDCचे घेवन वी डू इन्स्पेक्शन्स एवरी इयर ऑफ द इक्विपमेंट दॅट दे हॅव एंड दे हॅव परचेज दॅट इज अ सिरियसनेस वी आर शोईंग आनी ताज्या खातीर जेन्ना हे सारकें नाशिल्ले सारकें आशिल्लें तातूंत आमी रिकमेंडेशनूय दिलें ते त्याच नेक्स्ट पेजीर आसा तुवें ती वाचना जाल्यार ती वाच मागीर वाच आनी स्पिकर सर स्पिकर सर ह्या कंप्लीट हाज्या प्रमाणे स्पिकर सर whatever report has come, ताज्या प्रमाणे टेंडर जेन्ना आमी आतां नवो वता, whatever due deductions are required to be done in this, we will ensure that this action is taken on this particular thing. आमकां freebies खंय दिवपाचे ना कोणाक, जे ड्यू आसा ते दितले, जे ड्यू ना ते दिवचे ना. नाल्यार हो रिपोर्ट आमी जो क्लियर दवरला ताजेर व्हेरी क्लॅरिटी आमी ट्रान्सपरंटली दवरला सारकें ना करेक्ट करा. करेक्ट आसा बरें आसा पूण इन्स्पेक्शन्स एवरी इयर ड्यूली वी आर डुईंग समवेअर इन एप्रील मे वी डू इट एवरी इयर. Speaker sir, मंत्रीन उत्तर दिला की deduction आणि penalty you have not put. You're still extending him. These are reports of 3 years, 2020, 21, 22, 23. You're renewing, just renewing, paying the contractor तो समज कितें सांगता न्ही ताणें म्हाका 256 पेपर crores. I will recheck with the department and come back to it. Yes. You deduct it. You deduct that. Deduct last. You Let have him share paid. the point, Speaker sir. ताणे सांगला ते तथ्य आसा. We will definitely look at deduction. There is no issue about it. तिसरे supplementary. And that's Speaker sir, I have a reply from the tourism department, LAQ 2B, at sub question E. So yeah, E. You have said, same 2B, today's 2B. You have said that the drowning deaths in the absence of lifeguard is nil. Zero. म्हणजे lifeguard, absence of lifeguard is nil. Now, I want to ask you very specifically, very specific, Speaker sir. How many of these drowning deaths actually happened when the lifeguards were not present at the incident site and the reasons for the absence of the lifeguard? You have said nil.
So do you stick by the answer that your department has given? स्पीकर सर ताजो स्पेसिफीक क्वेश्चन ताणें असो गुणांक घाल्लो की म्हाका नील सांगचें पडलें की ताजे आमचे प्रमाणे 7 AM to 7 PM लायफ गार्ड ना सदांच प्रेजेंट आसता एबसेंट नासता सदांच प्रेजेंट आसा त्या टायमिंगार नील एंड आय स्टँड बाय इट तुजो जो टायम आसा बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 7 PM तुज्या सब क्वेश्चनान फर्स्ट सांगलें मरे उत्तर आता परत तो घुसपावन प्रश्न इतलो घुसपावन घाल्लो स्पीकर सर की हांवें येस म्हणिल्लें आय वूड कॉन्ट्रडिक्ट रिप्लाय आय एम व्हेरी क्लियर स्पीकर सर लायफ गार्डाच्या टायमिंगा प्रमाणे 7 AM to 7 PM जो दिल्लो आसा ताज्या मागीर फक्त बीच सेफ्टी पेट्रोल भोंवतात आनी पयले जे सकाळी 7 ते सांजे 7 आसता त्या टायमार इन्सिडंट जावना आनी तेन्ना एबसेंट लायफ गार्ड नाशिल्लो स्पीकर सर जो मंत्री सांगता की आन्सर नील जाल म्हणून I would, why I'm trying to tell you is because I want to table on the floor of the house of the reply, same question I Home Department answering aayilla. And it is very clear that deaths of drowning deaths have occurred in the absence of lifeguards, 7 people. In which beach? In the absence of lifeguard, Arambol Beach, Miramar, Morji, boss mare, are boss re, Morji, Sinkeri, Kalangud, Vagator. Department says nil. Home Department says 7 deaths. This is the failure of coordination. Makadista je ye dristi je ha is a big scam. We require judicial inquiry into this scam. Speaker sir, inga kotyani poishe 256 crores. तारीख पे तारीख वाढवत आसा दिस इज लायक GMR मॉडेल सेम कसिनो मॉडेल हो सेम मॉडेल सरकारालो हे लोकां थिंगा लोक मेला प्रश्न कितें तुजो प्रश्न will the honorable minister तूं सांगता नील होम डिपार्टमेंट म्हणटा प्रश्न ना तुजो प्रश्न आसा जाल्यार एल्टर्नेटिव्ह कोस्टा inquiry स्पीकर सर तुमचो प्रश्न कितें आसा तुमचो प्रश्न ना inquiry under the retired high court judge speaker sir एल्टर्नेटिव्ह कोस्टा inquiries आहे under retired high court judge बसून घे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाचता ताका धाडला ते मातशे स्वता प्रश्न आसा? वाचून घेवचे स्पीकर सर एकूच मिनिट सोपयता ताणे परत तांकां संवय जाल्यार स्कॅम दाखोवनी खंयचो स्पॅम तो अरे स्कॅम तो you are renewing the contract but तू उलयत कितें you are renewing the contract when equipment is not there the bill युरिया लेमाव बसून घे bill सगळीं दिताय ताका बसून घे आन्सर घे हो शो मस्ट गो आन्सर घे न्ही तुका हेच ते तो हिंग आसतो उलयतालो तुका प्रश्नाचें उत्तर जाय का नाका? तुका प्रश्न- केस गेलो चेंज जालो दिस शो मस्ट गो अपोजिशन लीडर युरिया लेमाव तुका प्रश्नाचें उत्तर जाय का नाका? स्पीकर सर ताणे पहिल्याच प्रश्नान ताका उत्तर दिलें 7 पुलीस स्टेशनान दिल्ले आसा 7 आमी सांगता मान्य ताका परत एक्सप्लेन केलें की दिट इज बिफोर 7 in the morning आफ्टर 7 in the evening that is a पयलीं त्या failure. टायमार ना आनी हांगा ताणें जो प्रश्न उलटो घाला तेन्ना ताका हांवें सांगलें की 7 सकाळी ते 7 सांजचे आमचे लायफ गार्ड थंय आसता एबसेंट नासता म्हणून नील घाले म्हणून आतां हें समज ताका कळना जाल्यार हांव कितें करूं न्ही येस एल्टर्नेटिव्ह कोस्टा जाल्यार there are cases here Alternative reported कोस्टा प्रश्न जो- that this particular case this is of Kerry Alternative you check the प्रश्न- time सर आय एम नॉट आर्ग्युइंग तुजो प्रश्न- हियर your lifeguards were not present lifeguards were not present there कार्लोस हेरेरा तुजो प्रश्न स्पीकर सर विचार ताजो पॉयंट सारको आसा जाल्यार घेतलेत आमी विचार. अशें न्ही की बट तो असो दाखोवंक सोदता की सरकाराक दोतोराक सीएमा कोणाक पडिल्लेच ना आपल्या एकट्याक पडला अशें sir or reply हांव प्लेस कोता on the house this is at Alternative कोस्टा तुजो 1:15 प्रश्न around 1:15 Opposition at leader. Kerry आणि जाल्यार 3 प्रश्न झाले तुमचे my 1 minute 10 reply दिलो Yeah, answer तुका नाका आशिल्लें काय? deaths during that 7 AM and 7 Alternative कोस्टा तुजो प्रश्न check कर रिट्रीवल रेडी कार्लोस हेरेरा बॉडी सर कार्लोस हेरेरा स्पीकर सर कार्लोस हेरेरा तुजो प्रश्न सर एस दिसपा जायना कार्लोस हेरेरा तुजो प्रश्न घाल. एस दिसपा जायना की आमी ऑपोजिशन काँग्रेस लायफ सेविंगाचेर ओपोज आय म्हणून दिस फिगर्स वॉट आर सेड इज नो एस दिसपा जायना पीपल शूड डोंट सी दॅट ऑपोजिशन ना कित्याक सांग तुका हांव बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फिगर्स दीस फिगर्स तुगे डिपार्टमेंटान साथ दिवपा जाले if it is from the police station drowning of well it shouldn't be figured because we had asked a specific questions from district district baintu tu kadpa ile प्रश्न कितें आसा? speaker sir local newspapers publish प्रश्न कितलो आसा? and says that district life saving claims 100 of lives has been saved 100 of lost children are reunited with the parents
in order to verify these tall claims, Speaker sir, we have asked for a total number of rescue operations and the total rescue operations and reunion of children. The reply was given, सारख्या 1050 आणि 100 of rescue, 356 of missing children. आणि एक मुगे स्टार क्वेश्चन हांवें होम डिपार्टमेंटाक विचारलें, because I'm coming to that point. Home Department says that there is no case registered of drowning operations on various beaches and on the police and they have a separate thing of एलटन डिकोस्टा प्रश्न किती तुझा सगळं जिल्ह्याचा नाही प्रश्न विचार sir, my specific question, who are the witnesses who signed this register? And how their identity and credibility is verified by the tourism department? And why the tourist wardens have not signed on that report? Specifically, Speaker sir, jenna drowning case jata, whether it is body retrieval, दर्या कडल्यान आयली body, नाल्यार थंय drowning जाली. First, immediately, पहिली दृष्टी is the agency which takes care of this particular thing with their equipments. ताज्या मागीर स्पीकर सर पुलीस आर कॉल्ड, आमचो टुरिस्ट वॉर्डन आसता आनी थंय आसपी जेन्ना खंयच्याय बिचार स्पीकर सर आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार फिशरमॅन जावं बाकीचे वॉटर स्पोर्ट्सवाले जावं कोण नाल्यार कोण त्या लायनीन असतात, दे आर अ पार्ट ऑफ द विटनेसीस टू एन्श्युअर दॅट कोण ड्रावनींग कोणाक सेफ्टी फॉर द ड्रावनींग न्हय सेफ सुद्दां केलो जाल्यार तांची सिग्नेचर घेता ऑन दीस पंचनामा. तुका समज खंय दिश्टी पडला की ह्या लोकांची सायन नाशिल्ली, आमच्या वॉर्डनाची सायन नाशिल्ली, आमच्या नजरेक हाडात. इंटेंट इज व्हेरी क्लियर. आय एप्रिशिएट वॉट एल्टन हॅज सेड. We are not here to argue and say दृष्टी जाय दृष्टी नाका. लायफ गार्डिंग जाय ती कोणी एजन्सी आसूं नी आनी ती आमकां सांबाळपाकूच जाय. पयर वॉटरफॉलारूय आमकां सेम इश्यू आशिल्लो बाब विश्वजीत राणेन जेन्ना पळयला तेन्ना. सो आय थिंक वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट टुरिजम इन गोवा. आय एप्रिशिएट वॉट एल्टन इज टॉकिंग अबाउट एंड वॉट एवर तुका दिसता तुटी आसा प्लीज सजेस्ट. वी आर हियर टू टेक गुड सजेशन्स. कालू सरेरा जॉइंट हा क्वेश्चन जॉइंट एक एका प्रश्नाचे कितना वेळ जॉइंट स्पेसिफिक केस जाल्ली. आय एम टॉकिंग काप देरांक तेगेल्या तेगे कोणे दादल्यान तेगे ओगले गर्लफ्रेंडाक मान उडयल्लें. काप देराम देर वॉज आय एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक केस. टुरिजम डिपार्टमेंट हांव पुलीस हांव तूं कित्याक सांगता बिकॉज द प्रॉपर प्रोसिजर हॅज बीन टू बी फॉलोड टू गेट होम डिपार्टमेंट काय ना म्हणून शेअर दॅट थिंग. सो व्हॉटएव्हर प्रश्न घ्यात ही मरे डिस्ट्रिक्ट बरोय दिले सारखे सीएमा कडे उलोवन विल फाइंड अ होम सोल्यूशन. डिपार्टमेंट शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडन्स नो. कॉपी दी मरे कॉपी दी विल सी. Honourable Speaker, on question E, which Tourism Minister may kindly see, the details of drownings which occurred in the absence of lifeguards. We are not blaming anybody. We asked for details in the absence of lifeguards. You may have an explanation, 7 a.m. to 7 p.m., whatever. But data is what you have to give. Reason, you may say, we were not responsible. That you may say separately. But you can't say nil. This way of bureaucratic giving an answer and misleading you to mislead us is completely wrong. If there are details which are there, which have taken place, we can also suggest why they should not be working and post 7 p.m. I'm just saying this. This answer is false. Speaker sir, ताजो प्रश्न एक ताजो प्रश्न उत्तर मिळवून दी. तेण सांगला तेण तो पड मोठा 7 a.m. to 7 p.m. the same incident in Tirakol due to absence of your lifeguard which is in your work scope at 1:15 p.m. one drowning case of Sri Anthony Pereira Tirakol was reported with the Coastal Security Police Station. This is the time, not 7 a.m. 7 p.m. ये 1:50 देमपरावन मरे देमपरावन निदो गेले लाइफगार्डो ते साइटीन आलान कित्याक तुम तेंगे पगार दीत आहे कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक वाडयताय. This is in your scope. You accept it. You look into it. You accept it. This I will place this. There are two things. Because absence of lifeguard, the police were called. Lifeguard alone. स्पीकर सर झाले ताजे तांचे क्वेश्चन ना एकूच मिनिट. तिराकोलाक 41 बीच स्ट्रेचेस आणि तिराकोल ना म्हणून ताका बेडच सांगता. आणि आज जाल्यार दाखय म्हाका तुझा प्रश्न घ्या. बरें हांव दाखयत तुका राव. हांव वाचू 41 स्ट्रेचीज हाचे मुकोडे हा रे. वाचू युरिया लेमाव तुझे प्रश्न झाले सर वाचून सांगू नका 41
युरिया लिमाव इन द हाऊस स्पीकर सर ऑपोजिशन लीडर तुझा प्रश्न झालो कॉल आम्ही थंय घालू ना नव्या हॅलो सरेरा हॅलो सरेरा Answer दिल हॅलो सरेरा स्पीकर सर Number one, so in your scope, this is the scope of work. Speaker, of sir. Christie. No, Oigada. In this, number one is Keri Beach. युरिया लिमाव तुझा Speaker, sir, oh, kit एक लक्षात ठेव. I am come well prepared. You take corrective measures. Sir. Speaker, sir. just one minute एक मिनिट मी ताजो अजून मला मिस्टर प्रश्न युरिया लिमाव ऑपोजिशन लीडर तो समज ड्राउनिंगाच्या एक- कितें विचारता तो म्हाकाच खबर ना Drowning आहे जाते तुका आणि काय ना. युरिया लिमाव मिस्टर ऑपोजिशन लीडर हा स्पीकर सर युरिया लिमाव ऐकून घेयात ऑपोजिशन लीडर तुम्ही जॉईंट क्वेश्चन घालता आणि बाकीच्यांक तुम्ही उलोवपाकच दिना क्वेश्चन रेज करपाक दिना आन्सर तुझे ते 3 क्वेश्चन केले ना तुवें चालू सरेरा तूं उलोवपाकच दिना आन्सर जाय तुका नेक्स्ट क्वेश्चनाचेर वता तुम्ही आन्सर करिना आसत जर जायत हांव फुडल्या क्वेश्चनार वतलो He will not. He is going to. Don't. हे म्हजे काय उलोवप जावना पयलीं हॅलो सरेरा हॅलो सरेरा तू एजेर Honorable हॅलो सरेरा ऑपोजिशन लीडर हे कोणाका युरिया लिमाव ऑपोजिशन लीडर एक पॉइंट जॉईंट क्वेश्चन घालता तुम्ही स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो क्वेश्चनार काय हाफ एन आवर डिस्कशन हांव घुसपलो हांव Yes. वॉच बी सारकी ना दिसता Honorable Minister may kindly answer that question on E. स्पीकर सर एट वन पॉइंट दोतोरान जे आतां टॉपिक काडला एडवोकेट कालूश बाबान द टायप ऑफ क्वेश्चन पुट इज एप्रोप्रिएटली आन्सर्ड एज आय स्टील अंडरस्टँड द सेंटिमेंट दॅट ही हॅड शेड henceforth we will take care of it to ensure that this type of things are taken along with the legislature also. But type of question which came in also, we had to answer in that same manner, not to misguide the house. I understand what you're trying to say. I've understood what you're trying to say. We will do the due corrections, what he's talking. Yes, and second part on the thing is, we are talking of keeping these people going on. But what is the kind of modernized equipment which Distri is having for saving the people? Because simply a tower or a stand along with this one boat is not sufficient. What are the mandatory requirements which government has prescribed for modernizing the equipment which they have for saving? Nale paus na te. People will drown in the meantime. तुका आताचे जाय सध्या तांच्याकडे कितें आसा ते काय फुडें कितें जाय पडटलें ते Asate and Because, what sir, future they require. That is important. Because there are roughly about 25 points which are there when we are talking about equipment and infrastructure, basically for life saving and related. I will place it here. You can have a look at it. Benji Vegas. The whole thing and सगळ्यांकूच जाय की गोंयांत दृश्टी आसतना एकलो देखून डेथ जावपा जायना ड्रावनिंगाक नॉट इवन वन डेथ एंड दॅट इज गोइंग टू बी द अचिवमेंट फॉर द गव्हर्मेंट दॅट इज द होल आयडिया नाव तो सेल्फी काडपा वचो या कितें काडपा वचपा आमकोडे मेजर्स आसपा जाय सेव करपाक नाव किपींग दीस इन मायंड स्पीकर सर हांवें एक एलिक्यू आमगेलें अनस्टार्ट 147 डेटेड 17th July 2024 ह्या आयचें आनी हेजेर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टेबल C2 क्वॉलिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड रिसोर्सीस सर्टिफाईड बीच लायफ गार्ड्स हेंगेलें क्वॉलिफिकेशन दिलो हा कित क्वॉलिफिकेशन आसपा जाय तें सेम वे आनी एक एलेक्यू मागलोलें 158 डेटेड ऑन 14th/7/2022 हितून सगल्यो क्वॉलिफिकेशन दिलो आहाय सो वेन वी आर आस्किंग अ एलेक्यू एंड वी आस्किंग फॉर क्वॉलिफिकेशन तो 10th पास जाल का म्हूण तें क्वॉलिफिकेशन मागनाय न्ही जें क्वॉलिफिकेशन तेमगेले रिक्वायरमेंटाचें आहा ते रिक्वायरमेंटाचें क्वॉलिफिकेशन मागताय इंग चोयल जाल्यार मॅट्रीक पास व्हडले क्वॉलिफिकेशन आहा बट द बेजीक क्वॉलिफिकेशन वॉट इज रिक्वायर्ड एज पर दीस एनेक्स तें क्वॉलिफिकेशन मेन्शन केलें ना म्हणचें इंग कितें म्हणून असो दिता एडल्ट हॅविंग वॅलीड सर्टिफिकेशन इन बीच लायफ गार्डिंग फ्रॉम अ रेकॉग्नायज्ड एक्रिडेटेड ट्रेनिंग एजन्सी आसपा जाय लायफ गार्डा कडेन आमकां आन्सराचेर प्रत्येक जाणा गेले एकलो देखून हेजेर हें क्वॉलिफिकेशन घायलें सो प्रश्न असो येता आर दीज lifeguards having this training which is mentioned? Rao, yes or no? Or has this answer been given wrongly? What, yes or no? Third thing, रातीकोडे पेट्रोलमॅन म्हूण आसताय 111 पेट्रोलिंग करपा आहाय पेट्रोलिंग कोत्ता बुडत तेक चोयल जाल्यार तेक साल्वा करपाक कोटा ओ कोणा ओ तो फकत थिंगा वचोन मागीर फोन मारतलो प्रश्न विचार तुजो प्रश्न आर दे क्वॉलिफाईड and that is the reason is the issue that deaths are happening because qualification is lacking
Are they qualified as per the requirement? If yes, why is it not mentioned in this LAQ? So हुचे जाल्यार एक चुकला. स्पीकर सर खंयचो एलेक्यू म्हणटा तो म्हाका सांगता न्ही 147. 158 14th of 07 ती सगळी क्वालिफिकेशन दिलो हांवें. हय आनी तुका आनी एक इंचाल आमी 147 हेजे तुगे रिक्वायरमेंट आहा ऑफ क्वालिफिकेशन बोथ आर नॉट मॅचिंग. हुचे जाल्यार एक तुम रॉंग दिला. एडमिटेड. सर लायफ गार्ड आमकां सद्या गरज आसा आनी अरे बेनावरी सगळे पळोवपाक कोणा जाल्यार ते घेतो तूं. अरे पळोवपाक कोणा जाल्यार घेतलो. सो जे कोण मेले ते नॉन क्वालिफाईड लाईफ गार्ड्स आहाय म्हणून ट्रेंड केलो तेका लागून डेथ जाले. म्हणजे वी आर टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ गोयंकार. सर मरणाचे उलयता स्पीकर सर व्हेरी सिरियस इश्यू. सर हेजे इन्क्वायरी कर स्पीकर सर हेजे तुवें इन्क्वायरी करपाक गरज आहा. स्पीकर सर मिनिस्टर हॅज टू लुक इनटू इट. स्पीकर सर हेजेर मिनिस्टरांनी इन्क्वायरी स्कॅम अरे these are serious issues. आन्सर करू दी म्हणतो आन्सर करतो आन्सर करू दी मरे. स्पीकर सर काँग्रेस सरकारान 2008 तेन्ना सर, good. आसतना ह्याच दृश्टीक हाडिल्ली ह्याच काँग्रेस सरकारान तेन्नाच्या. अरे 2008 आतां उलय. तूं आसतो उलय तूं हे सासतो कितलो उलयल्लो. सर हे कितें उलयता. स्पीकर सर वी नीड अ स्पेसिफिक आन्सर. आय एम आन्सरिंग. स्पीकर सर म्हाका एक विचारपा जाय कुंकळ्ळेचे बाजार बी बंद जाला. बोवाळ मारपाच्या पेक्षा हांगा येवन मातशें प्लीज मारपाक आन्सर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर answer कितें वेन्झीन दितले? जो दिल्लो आसा आन्सर करा. लायफ गार्डिंग स्पीकर सर ओनली आन्सर करता काय तू भाशणां दिता तो विचार सांगता मरे. स्पीकर सर स्पीकर सर हे सोपयता मरे विजय. तू यू कॅनॉट वेस्ट द टाइम ऑफ द I'm not wasting the time. You are wasting the No, time. You are. more people are asking me the question. No, you have to say Yes, sir. whether it is qualified or not qualified. Vijay sir, कसं आहे की नाही दुसरे बाजार बिजार आन्सर करा sir. इन ब्रीफ आन्सर करा तुम्ही. कसं दृष्टी जी एजन्सी लायफ गार्डिंग आसा पूर्ण देशान लायफ गार्डिंग समज खंय जाता जाल्यार गोंयांत सुरू कन्सेप्शलायज जाल्या. We have taken care to ensure that all lifeguarding fellows not only are given that course every year in the month of between June, July, August, September. So that means this they are LAQ given answer is wrong. refresher सांग course. मरे. You are giving wrong Refresher answers on the course. LAQ. म्हणजे every हे year तू सांग. तांची स्किल परत टेस्टिंग जाता परत चेकिंग जाता. So Vegas every year these people are retrained. Speaker sir, this is a very serious issue. If he is claiming that qualifications are right, LAQ answer wrong dila. एक correct करा आणि परत place करू speaker sir. Any one thing is wrong. Star question He wrong will answer speaker Star sir. LAQ The 3B. department is giving wrong answers. स्टार LAQ 3B. 3B 3B. आता तकली बी थंड दवरून आन्सर करा. चड हें करना तुका आबू. Speaker sir, answer as per computer uploaded. स्पीकर सर बाब रोहन खोट्यान ओपोजिशन लिडराक सांगलें की काँग्रेसचे टायमा वयल्यो बी खबऱ्यो. आतां हांव ताका एक याद करून दिवंक सोदता की हांवान तो बरोबर कलीग आसले आनीक स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी 14 ऑगस्ट 2014 बाब दिलीप परुलेकर जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आसलो आमी व्हडलो बोवाळ केलो. आमचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना चेअरमॅन GSIDC आसलो. आमी व्हडलो बोवाळ केलो आनी मिलिंद नायक पळय वयर बसलो आनी लास्ट ताणें कितें सांगलें की हावस कमिटी दिता म्हणून. आनी पर्रीकारान एश्युरन्स कितें दिलें की हे जे रोड शोज जाता म्हणल्यार टुरिजम प्रमोशन इव्हेंट्स ताजेर हो म्हजो प्रश्न आहा. हे जे रोड शोज आहा तातूंत आपूण प्री ऑडिट करतलो म्हणून. प्री ऑडिट आनी ताजें हें एक्झॅक्ट उतर आहा हांवें काडलां एकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स टू बी फ्रेम्ड म्हणून. स्पीकर सर हाजे वयल्यान हांव सुरवात करतां ताका एक मातसो बॅकग्रावंड दिवपाक कित्याक तोय म्हजे बरोबर बोवाळ मारपाक आड्ड्यो मारपाक आशिल्लो. पर्रीकार आड्ड्यो मारता म्हणटालो उतर. आतां स्पीकर सर आमी आतां 5 वर्सांचो डेटा मागला इंटरनॅशनल रोड शोज आनी नॅशनल रोड शोज. ताणें दिला 4 वर्सांची. पण हांव तुका 4 वर्सांचे कित्याक दिला म्हणून हांव तुका झगडना सुशेगाद. बरें 4 वर्सांचेर उलोवया. आतां स्पीकर सर हे 4 वर्सांचे डेटा जो ताणें दिला तातूंत म्हाका शॉक लागता. म्हाका शॉक जालो. तुमी शॉक प्रूफ जाले आसतले त्या सायडीन वचून. पयलीं तो वॉशिंग मशिनाचेर उलयतालो. तो वॉशिंग मशिनान 2 त्या सायडीन गेलो आनी ताका आतां शॉक लागना आसतलें. स्पीकर सर ताणें टोटल पयशे म्हणल्यार 63 crores आनी इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणलें ताणें. म्हणल्यार कितें दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवं म्हणून सांगपाक आनी ताणें कितलें म्हणलें ताजेर ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणलें 34 कोटी. स्पीकर सर तो 4 वर्सांनी स्पेनाक 4दां गेलो आनी ह्या वर्सा आनी एकदां वचपाचो हा बार्सेलोना. म्हजो भाचो स्पीकर सर एक हें कितें तो इन्फ्लुएन्सर
आनी तो बार्सेलोनाक गेल्लो आनी तो म्हणटा बरी बारां बरी रेस्टॉरंटां खूब आहा म्हणून रोहन बी घालूंक सोदताले नकळो हांव कित्याक जाण न्हू हांवें रिटर्न विचारलां स्पेनाच्यान कितले लोक गोंयांत आयले काय म्हणून ते नांवूच ना तातूंत सो आय एम प्रेज्युमिंग इट टू बी झिरो जर कोण आयलो तुजो फ्रेंड बीन जाल्यार बरें आहा पूण तूं इतलो बार्सेलोनान वता ते थंय इन्वेस्टमेंट करूं नाका हांगाच कर हो आहा पळय बसून तुका बरो जागो बी दितलो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर सो स्पिकर सर म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न आहा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम सॉरी टू द मिनिस्टर फॉर टुरिजम कितले हे टुरिस्ट तुजे स्पेनाच्यान आयले आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा हे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हणटा कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेन आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप हाचो प्रश्न व्हडलें भाशण नाका स्पीकर सर आज आषाढी एकादशी ज्ञानदेव तुकाराम सगळे ज्ञानदेवाक खबर आसता अशें ताकाय सगळेच खबर आसता सो आज स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न काडला आय एग्री विथ हिम एट अ पॉयंट की जेन्ना इट वॉज नॉट करेक्ट आय हॅव स्टूड विथ हिम एंड ऑल्सो टेकन अप दीस टॉपीक आनी जेन्ना ती तुटी जेन्ना मनशाक खबर आसता करेक्शनूय कशें करप तेंय खबर आसता इन अ पर्टिक्युलर इयर स्पीकर सर 2014च्यान दुर्दैवान 2020-21 आमकां कोवीड आयलें कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र गोवा पार्टी लायफ बिचीस हेंच उलोवप आशिल्लें आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस वन इज द नंबर्स वीच वी नीडेड टू एन्श्योर दॅट दे कम इंटरनॅशनली आनी डॉमेस्टिकली एट द सेम टायम स्पीकर सर वी नीडेड टू सी दॅट क्वॉलिटी ऑफ पीपल ऑल्सो कम इन आतां तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना हांव काय वचूना ताणें म्हणलें गोवान गेल्लो म्हणून सांगता तुका स्पीकर सर तुम्ही टुरिजम थंड घे हांव रिप्लाय दिता मरे मिनिस्टर फॉर टुरिजम तुम्ही म्हणा बाबे तुवें म्हणलें सांगता ते उगीच गुणाव नाका आमी गोवा पयले ना हांगा स्पीकर सर अलाव मी टू टॉक ताका हांवें डिस्टर्ब करूं ना हांव म्हाका उलोवंक दी ताणें आपलें मांडलें न्ही हांव ताका उत्तर दिता ह्या 2021-22 स्पीकर सर हो सरकार येतकर वेन वी डिसायडेड टू चेंज द परसेप्शन गोवा टुरिजम बोर्ड जातूंतल्यान मुख्यमंत्री इज द चेअरमॅन ऑफ द बोर्ड वी आर द को चेअरमॅन्स आनी यू हॅव इंडस्ट्री आनी गव्हर्मेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन तातूंत एम्पावर्ड कमिटीज असतात तेन्ना ह्यो डिस्कशन जाता की ट्रेडाक B2B खंयचे बरें इमर्जींग मार्केट्स खंयच्यो नवे मार्केट्स खंयचे टॅप करपाक जाय कित्याक कोविडा वेळार आमी एक शिकले युकेचे बायलॅटरल टायज आणि रशियाचो वॉर इम्पॅक्टेड इंटरनॅशनल टुरिजम टू अ लार्ज एक्सटेंट इस्रायल आमी हाडपाक गेले इस्रायलाच्या वॉरान थंय आमकां प्रॉब्लेम जालो सो वी नीड टू एन्श्योर इमर्जींग मार्केट्स खंयचे त्या इमर्जींग मार्केट्साक टॅप करपाक ते साऊथ ईस्ट एशिया आसूं साऊथ एशिया आसूं US आसूं UAE मार्केट आसूं जर्मनी आसूं सगळ्यो ज्यो मार्केट्स आसात त्यो टॅप करपाचो निर्णय थंय जाता WTM लंडन ITB बर्लिन IITF हे सगळ्यो ज्यो मॉस्को जावं ज्यो आमकां रिलेवंट आसता थंय आमी पार्टिसिपेट जाता आतां जेन्ना थंय पार्टिसिपेट जाता स्पीकर सर तेन्ना इट इज नॉट की थंय गेले आनी रशियेक हाडले थंय गेले आनी स्पेनिश हाडले वी आर प्रेझेंटींग आवर सेल्फ टू द वर्ल्ड टू बी वेर दीस टायप ऑफ इमर्जींग मार्केट्स ऑल्सो कम I would invite आमचो बाब विजय सर for the next event. Let me complete, Speaker sir. Speaker sir, let me complete. अच्छा राव तुवें विचारला तोच प्रश्नाचं उत्तर. इमर्जिंग मार्केट जेन्ना इमर्जिंग मार्केट पॉइंटेड स्पीकर सर तांकां आन्सर दिवपाक स्पीकर सर एक प्रायम मिनिस्टराचो नारो सोंपता म्हणून रावला तो स्पीकर सर एक प्रायम मिनिस्टराचो नारो चलो इंडिया म्हणून आणि दुसरो नारो फॉर इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि दुसरो देखो अपना देश इंडिया भितर इतले इनक्रेडिबल आमी एकामेकाक पळोवंक जाय म्हणून जे फक्त पयलो गोंयचो स्टॉल आसतालो आज इंटरनॅशनली स्पीकर सर लडाख UP कर्नाटका MP अशे वेरियस स्टेट्स हॅव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दोज इंटरनॅशनल मार्ट्स वेर वी आर गोवा डजंट पार्टिसिपेट अलोन आनी गेलो अँड वी हॅव सिरियस मिटिंग्स विच आर विथ द पर्टिक्युलर ट्रेड B2B जाता G2B जाता कनेक्टिविटी खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आणि न्यू टुरिजम सर्विसा खातीर मिटिंगा जाता आणि हे सगळे रिपोर्ट स्पीकर सर अगेन आर प्लेस्ड फॉर द एम्पावर्ड कमिटी डिस्कशन्स आर हेल्ड अँड देन वी डिसायड द नेक्स्ट कोर्स हांव मानता ताजें आयच्या वर्साक स्पेनाचे गेले स्पेन कितले आयले आमच्या कडेन ताजो नंबर नासता स्पीकर सर कित्याक इमिग्रेशन डजंट शेअर डेटा विथ अस वी गेट द ऑल इंडिया स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे ह्या वर्सा समज कोविडाच्या वेळार 33,000 जाल्ले जाल्यार ह्या 3 वर्सांनी आमी 4.5 लाख इंटरनॅशनल टुरिस्टाच्या हाजेर नंबराचेर पावले 4,52,000 एज ऑन डेट फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर दीस आय कॅन टेल यू
If he wants the count, we are also No, trying to get from next, them. next. Once we get, I'm we asking you the next question. Speaker sir, स्पेनाच्यान कितले आयले ते ताणें फिगर म्हाका दिवंक ना ताज्यान तो जायना कित्याक इमिग्रेशन डज नॉट शेअर डिटेल्स विथ हिम डबल इंजीन सरकार बरें हा स्पीकर सर त्या टायमार जेन्ना हे रोड शो जाताले बाब निलेश काब्राल GTDCचो चेअरमॅन आसलो आनी तेन्ना आमी म्हणटाले की विन्सेंट ग्राफीक म्हणटा सरकारी जावंय म्हणून आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सेंट ग्राफिक्स म्हणटा खंयच ना आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा सरकारी जावंय जाल्लो आहा स्पीकर सर आनी तो मुख्यमंत्री बावडो लोन घेत आहा काल सांगता आपूण लोन घेवचो पडटा आपल्याक इतले मेरेन घेवं येता आनी हो रोड शो आनी फेस्तां करून ते पयशे काबार करीत आहा कशें ते सांगता स्पीकर सर नॅशनल गेम्स जाल्यो गोंयांत नॅशनल गेम्स म्हणटा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो स्पोर्ट्साच्यो नॅशनल गेम्स एडवर्टायज करप आनी प्रमोट करप कोणाचें काम फायनान्स डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याचें म्हणटा की तें काम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें म्हणून पूण ना इन्फॉर्मेशनान कितले पयशे म्हणले कमी म्हणले टुरिजमान ताजे परस चड म्हणले स्पीकर सर म्हाका अशें कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 3.67 crores म्हणले आनी टुरिजमान 4 कोटी म्हणले नॅशनल गेम्स प्रमोट करपाक कश्यो नॅशनल गेम्साक टुरिस्ट आयले देखो अपना देश खंयचो देश खंयच्यो गेम्स स्पीकर सर म्हाका दिसता हें जॉयंट वेंचर शहाजहानाचें हाजें आनी मुख्यमंत्र्याचें बी कित्याक मुख्यमंत्र्यान तें ओवररूल केला लास्टाक ताजे फायनान्स डिपार्टमेंटाची नोट आहा म्हजे कडेन जंय सांगता की हें काम टुरिजमाचें न्हीच म्हणून हें इन्फॉर्मेशनान काम सुरवात केलें म्हणून आनी हो ताजेर लास्टाक ओवररूल करता हेच शॉन इव्हेंट्साक सगळें हें कितें तें पोस्ट डेटेड परमिशन प्रश्न विचारणे. स्पीकर सर म्हजो एक मिनिट म्हजो क्लियर क्वेश्चन आहा की हे जे तूं पयशे मोडटा जे तूं खंयच्या खंय पयशे मोडूंक लागता अशें दिसता नॅशनल गेम्स हांवें एकूच तुका दिलां तुजें आनी खूब आहा पूण तो टायम ना तुका नेक्स्ट हाजेर काडटा एकूच म्हजो प्रश्न आहा की हो प्री ऑडिट म्हूण आमी पर्रीकार तुजो सारको आसा बाई करतालो तूं तो पर्रीकाराक खंय आसा तुज्या स्वप्नान येवन तूं प्री ऑडिट करतलो तूं हे कितें अकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स म्हणटा तें कितें आमकां एक उतर दिवंक शकता तितलेंच सांग म्हाका स्पीकर सर विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो आमकां पयलीं सांग तूं कितें आन्सर जाय तो पर्रीकाराची याद आहा तुका याद आहा पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव सादी कोंकणी सर आनी इजी कोंकणी स्पीकर सर हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा जालें ज्ञानदेव तुकाराम स्पीकर सर आज आमकां जो प्रपोजल ताणें स्पेशली काडला टुरिजम हॅज टू प्रमोट इन एवरी सेन्स बाबा, yes or no? स्पीकर सर मातसो रावा येस ऑर नो स्पीकर सर आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिजम प्रमोट सर करता उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय स्पीकर सर लेट हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर काय कर हाफ एन आवर डिमांड Incomplete घे मला उरलें परत उत्तर दिता तूं डिमांड परत काड हांव परत तुका उत्तर दिता पूण स्पीकर सर आमी आज टुरिजम करता आसतना स्पोर्ट्स टुरिजमान आमी फुडें सरिल्ले आसा बाकीचे आमी वी हॅव बीन ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू इन्क्रीज आवर स्केप एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न आनी जेन्ना समज फाल्यां आमकां संदी मेळटा की नॅशनल गेम्स आसा इतले आमी मोडून आमी नवे नॅशनल गेम्स गोवा इट्स अ मुमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस एज गोवा इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्युअर की त्या टायमार टुरिस्ट फ्लो मॅक्झिमम येवचो हें आमचें कर्तव्य आसता सो ताज्या खातीर स्पीकर सर whatever we are doing is placed in the empowered committee as far as report is concerned taka samaj reportachi copy jay we will place the report copy to him also स्पीकर सर नेक्स्ट एक दिल्ली इव्हेंट करता तो BLTM म्हणून दिल्लीच्यान गोंया येवपाक 1,40,00,000 रुपया 41 लाख रुपया मोडटा तो GITM म्हणून करता थंय 5,50,00,000 मोडटा आमी तेन्ना दिलीप पर्वलेकराच्या नांवान बोवाळ जेन्ना मारिल्ली तेन्ना तो म्हणटालो 30 लाख रुपया स्पीकर सर एक मिनिट सो ताणें कितें म्हणलें म्हाका डॉमेस्टीक टुरिस्ट देखो अपना देश प्रायम मिनिस्टर मोदीन विजन दिला म्हणून देखो अपना देश म्हणून 71 lakhs येताले 2019 आतां हे सगळे इतले पयशे कड्डून आतां कितले येता 81 lakhs 10 लाख लोक आयले विश्वजीत म्हणटा ते जमिनी घेवंक आयल्या म्हणून आनी कोण काजिनो म्हणटा काजिनो खातीर आयल्या म्हणून मोवीन म्हणटा इंडस्ट्री घालपाक आयल्या म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटा फिल्म पळोवपाक आयल्या म्हणून स्पीकर सर कितें उलयता सर पयशे कड्डिता काबार सर हांव ते मागता की तो पर्रीकारान सांगिल्लें ते ताका मातशी याद आहा काय म्हणून अकावंटेबिलिटी सर 16B न्हय दिस इज नॉट 16B
स्पीकर हो सर 16B न्हय. स्पीकर हांव सर. हो स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर सर इकॉनॉमी 60% घेता हो. 60% 60% रिटर्न घेवचे पडटा. स्पीकर सर. आजो डायरेक्टर 5% घेता. सरदेसाई, कितले आहा ते सगळे लिस्ट दिता तुका हांव. बसून घेयात. आणि ताजो ताका answer- शॉन इव्हेंट्स म्हणून आहा करपाक ताजे जाय. एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला. कोणाचो सर. 60 कोटी हांगा आहा? विश्वजीत सांग तुझो आहा 60 सर. कोटी? कोणाचो 60 कोटी आहा? कोणाक उलयता हो विजय 16B? सरदेसाई, बसून घ्या, answer आमकां करपाक स्पीकर द्या. सर स्पीकर सर बसून घ्या. आता झालं. हातावर discussion दो. हातावर discussion दो. बसून घ्या. पैशाची लूट ही. एम्पॅनल सीएम एकूच मिनिट लेट मी क्लियर टॉक बेटर. सर, पैशाची लूट ही. विजय सरदेसाई, बसून घ्या. 60% करपाक द्या. 60% पावलो. विकास सर. 60%. एम्पॅनल एजन्सी जितले प्रश्न काला- आसात प्रश्न काला तांकां they are सोंपता. free to come and पावना तो. contest in the tender. आपण मोवीन बरोबर. कन्सर्न कित्याक युरिया ना? लिमाव. ते त्या मनशाक वचून म्हाका विचारनाका. युरिया लिमाव. 16B बी काडनाका 60% पावलो. विन्सन कित्याक याशी तुका जावं जातलोच विन्सन तुका कित्याक तो मागीर सगळ्या- सांगता. सर 60 कोटी जाले 60 कोटी शॉन इव्हेंट्स युरिया म्हणटा लिमाव. टर्नओव्हर. मिस्टर ऑपोजिशन लीडर. Sir, यस बसून घ्या. anger among the commuters due to constant failures of traffic signal at various locations in the state of Goa. Most of the signals installed at traffic junctions and busy crossroads remain non-functional during peak hours. The replies provided to my legislative question reveals that the Department of Tourism is not responsible for maintenance and upkeep of the traffic signals in Goa. Constant failure of the traffic signals results in massive traffic jams at various junctions like the junction below Atal Setu, Merces Junction, Verna Industrial Estate, Nuve Junction, Porvori Junction. The government needs to take immediate steps to control operations and maintenance and upkeep of all traffic signals under the Transport Department for better performance of the signals. Speaker sir, श्री Dr. Chandrakant अरे Shetty. एक मिनिट हे इम्पॉर्टंट सारखे then you have to मेन्शन केलं ना look तुम्ही. someone has to मेन्शन take केलं न्ही तुम्ही. डॉक्टर चंद्रकांत not शेट्टे. tourism डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे तुम्ही मेन्शन केलं जालें. transport रे मेन्शन केलं की जालें. डॉक्टर हे जे चंद्रकांत शेट्टे. मातशे लक्ष घालीचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. I wish to draw attention to the urgent need for a comprehensive inspection of all. एक मिनिट. is very important and relevant. कितें जाल्लें सिग्नल घालतात तेन्ना थोडे कडेन अंडर CSR घातिल्ले, थोडे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट घातिल्ले, दुसऱ्यान घातिल्ले. Now we are going to have, we are making a consolidated effort where one agent, single agent, will look in after entire Goa. It is in discussion stage with Honorable Chief Minister as to how we are going to do it. I want to resolve this as soon as possible. This is the number one point which comes up even at the Road Safety Council meeting. I am Exactly. seized of the matter. I will take necessary so steps. your transport department will look into it. You will take charge of it. Yes. I wish I am given full responsibility of looking after signals because it is a primary responsibility of this. Punki तू सांग मरे we transport are department तेंगे reply सांगता he is not give, he doesn't have the right डॉक्टर चंद्रकांत answer. सांग शेट्टे. मत तू. डॉक्टर चंद्रकांत Signals शेट्टे. वेगवेगळी वेगवेगळ्या जणांनी बसयल्यात आणि सांगला आता रिजॉल्व करता म्हणून आम्ही सगळे आणि इट इज अगेन रिलेटेड टू द होम डिपार्टमेंट सो दॅट ही सगळी जी आसा पळय ती पुलीस डिपार्टमेंटाकूय थंयसले कॅमेराज आनी हे ते सगळे कनेक्टेड आसा PWD डिपार्टमेंटूय बाकीचे थंयसले सगळे मॅनेज करता म्हणून ताणें जशें मिनिस्टरान सांगलां की सगळो जो एकच सिंगल एजन्सीक दिवन जे आमी करता पळय न्हू ते करता. Yes. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. I wish to draw attention to the urgent need for a comprehensive inspection of all old and aged trees throughout the Bicholim constituency. The recent uprooting of an ancient tree has raised significant concern among the residents of Bicholim about potential threat to life and property. In light of this fear, I urge the government to immediately establish a dedicated task force to inspect all such trees in the area. It is crucial that this task force takes swift and effective preventive measures to address any potential risk. सर तुमकां कळला आसा विशय खबर डिजास्टर आसा? मॅनेजमेंटाच्या अंदर एक झाड पडून इन्सिडंट जालो योगायोगान त्या 14 जाणांचो जीव वाचलो खरें म्हणजे पण अशा पद्दतीच्या हाती डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर इन्स्ट्रक्शन दिवन आयडेंटिफाय करपा लायत. थँक्यू सर. श्री संगाल बामोणकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the parents, due to the increasing cyber crimes, cyber frauds taking place in Goa. Recently, there were fake calls received by parents wherein the kidnapper demanded money on the pretext of kidnapping their children. This is a serious matter of concern and need to be investigated thoroughly. Step government intend to take in this matter.
स्पीकर सर, हाजेर हांव फक्त मुद्दाम मेन्शन करपाक सोदतां, बऱ्याच पेरंट्सांक फोन येता. त्या पेरंट्सांनी पयलीं कोणीच म्हणजे भियोन न वता व्हेरीफाय करप गरजेचें आसा. आनी दीस इज अ बीग रॅकेट वर्कींग फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. आमची सायबर क्रायम टीम जी आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी काम सुरवात केलां आनी ऑलरेडी म्हणजे ज्या कंट्रींतल्यान ते वर्कींग करता पळय न्ही ताजेर पर्यंत ते पावतले. दे आर ऑलरेडी सुरवात आसा. ते कोंकणींतल्यान उलोवप आनी ऑलरेडी सांगप की तुजे भुरग्याक खंय तरी धरला आनी कितें पयशे ट्रान्सफर कर. लोकांनी कोणीच म्हणजे अशा पद्दतीचो कॉल येयलो जाल्यार भियोन न वता पुलिसेक इन्फॉर्म करचें, पयशे बिशे ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडचे न्ही. Benji Vegas. Honorable Speaker and esteemed members of the House, there is fear and anxiety in the minds of traditional fishermen who have temporary huts on the beaches for several years, 30-40 years zali, and have been denied electricity connections due to significant regulations and of not having tourism NOC. These humble structures have been an integral part of our coastal structure and heritage, providing shelter and sustenance to our fishermen community for generations. I urge the government to grant them temporary tourism NOC in order to avail temporary electricity permissions for those existing traditional fishermen huts before commencement of season, which is generally from mid-end July till the end of March, acknowledging their historical and cultural significance. Because all Goa matter wo. आतां कितू वर्सां जालीं, देर इज अ पावर थेफ्ट. खूंय जाल्यार खूंय ते हूक मारून कोण जाल्यार व्हरताच. तें बंद करपाक गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू जातलो. एक शॉर्ट टर्म एक ट्रायल करून जरी तर टुरिजम मिनिस्टर ही नोज दीस मॅटर, टेम्पररी NOC दिया हे जुलय एंड टील मार्च 31. आमकां टेम्पररी फंडूय येतलो, NOCचे पयशे मेळटले, प्लस आमकां मिटर घालपाचे पयशे मेळटले आनी रेव्हेन्यू जनरेट जातलो अँड वी वील स्टॉप दीस पावर थेफ्ट. I request this to be granted for this season as a pilot project and मागीर तितींग प्रॉब्लम जाय ती मुखार घे स्पीकर सर. विजय सरदेसाई. Fear and anxiety in the minds of citizens of South Goa with regards to the non-availability of neurosurgery and cardiology departments and other facilities in the South Goa District Hospital. Speaker sir, South Goa District Hospital ICU जावचें म्हणून म्हाका हायकोर्टान वचचें पडलें. आतां जें कितें उरलां म्हणटा तें न्यूरोसर्जरी युनिट एंड अ कार्डियोलॉजी युनिट विथ अ कॅथ लॅब. स्पीकर सर, हांव मागतां हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की ताणें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वयंपूर्ण करचें आनीक ताजे खातीर ताणें ते एनेस्थेटीक डॉक्टर्स, MTS, एम्ब्युलन्सीस भरच्यो, जे तुजे सँक्शन पोर्ट्स आहा ते भरचे आनी ते लोकांच्यो ज्यो जमनी गेल्यो तांकांय जॉब दिवचे. तूं हय म्हणटा आनी ते लास्टाक तुजे थंयच्यानूच येता. आतां एक पयर तुमी इलेक्शना पयलीं बोल्ल्या, एक मनीस आमचो ना थंय, सादे बारीक मनीस वा लँड लुजर्स. कितें चल्लां स्पीकर सर हें? ना, तूं क्लियर एश्युरन्स दी. तूं एक सांगता आनी मागीर दुसरेंच जाता, अशें जावंक जायना. हाजेर हें म्हाका तुमी होम डिमांड्सांक दिवं येता. गिव मी एन एश्युरन्स दॅट यू आर मेकिंग द हॉस्पिटल स्वयंपूर्ण. श्री जी दारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Goa as plaster of Paris, POP, Ganesh idols started flooding the market. Speaker sir, खरंच सिरियस मॅटर. कित्याक POP आयडल्स जे आहात ते खंय तरी सरकारान बंद केल्यात आनी आयज तरी आसतना ते गोंयान येतात, मार्केटींग करतात आपले, आनी आमचे जे कलाकार आहात तेंचेर खंय इनजस्टीस जाता. सो सरकारान हेची नोंद घेवपाची आनी जाता तितके बेगीन हे बंद करचे. स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट कालचो 0 hour मेन्शन केल्लो बिबट्या वागांचो. कित्याक लागून सांगता, आयज सकाळी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चोपडे एकाच्या घरा फाटल्यान सकाळी 8 सुमार बिबटो वाग धरलो. म्हणजे रातचे बिबटे वाग येवपाचे बंद जाले, आतां दिसाचे येवंक लागले. आयज आमचो ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर आयज त्यांच्या डिपार्टमेंटाने रेस्क्यू केले आयज सकाळी फुडें, पूण सकाळचे 8 येवपाक लागले. तो आतां ब्रेकफास्ट करपाक येयलो कित्याक येयलो खबर ना. सो हेचेर मातशें सिरियसली घेवचे, नाजाल्यार फुडें आनी कितें तरी कॅज्युअलिटी जावंक शकता. पट्ट्याचे ना, शिव 2 आहात गोंयान, 1 आनी 2. श्री विरेश बोरकर. Fear and anxiety in the minds of locals of Neora has a retaining wall along the road near St. John the Adventist Church collapsed. This work was proposed 2 years back to the Department of Rural Development. However, due to reasons unknown and lack of seriousness of the concerned officials,
The department has done nothing about this till date. Request the department to work on the issue at the earliest. Speaker sir, कालचो इन्सिडंट हो, काल रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाली आनी RDA डिपार्टमेंटाक आमी 2 वर्सां पयलू हेजो रिक्वेस्ट घातलो की बेग्यानच्या बेगीन हे रिपेर जावचें आनी एंटायर जो रिकन्स्ट्रक्ट करून घेवचो म्हणून. पण हांव नको RDA डिपार्टमेंट कित्याक न्हिदला, कित्याक 2 वर्सां जालीं आतां एकूय काम जायना. एकूय काम जावना स्पीकर सर. आमच्या मतदारसंघाची आतां प्रपोजल्स आमी दिता आनी आमकां एक लेटर येयल्लें तितून सांगलेलें की 2 कामां वर्साक घेतली, 2 एकूय जायना. म्हळ्यार RDA डिपार्टमेंट आसा कित्याक आनी कित्याक लागून फंड एलोकेट जाता आनी ते रिजनूय अशें दिता की फंड ना म्हणून. स्पीकर सर, खंय ना खंय डिपार्टमेंटान लक्ष घेवपाक जाय आनी कामां करपाक जाय. आतां थंय रिटेनिंग हॉल जाता म्हटल्यार आनीक टायम वयतलो. सो डिपार्टमेंटान बेगांचे बेगीन करून घेवपाचें. येस. श्री कृष्णा साळकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people due to the road opposite Goa shipyard, which has been sinking time and again. Repeated repairs to the same are not giving the desired results. Technical expertise is needed for fixing this problem once and for all. Repeated accidents at this spot is causing more concern. Immediate action needs to be taken before any casualty occurs. फक्त Honorable CM सराक इतलेंच सांगता की हो रस्तो आसा देवांत आसा आनी तो एक डिप्रेशनशें जाता आनी परत परत लोक थंय पडटा. सो मेजर कितें एक्सिडंट जावचे पयलीं ते कितें जाला भितर सिवरेजीचो ह्या खातीर देंवता काय थंय एक मॅन्युअल आसा ताज्या खातीर देंवता कितले फावटी ते केलें तितले फावटी तो देंवत आसा. सो ऑनरेबल CMन मातशें लक्ष घालून एक हें घेवचें. येस. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of students, parents and teachers due to non-availability of textbooks and research books for standard 9th subjects that have been introduced for the first time. The newspaper report appeared in the local paper suggests that these books will not be ready in printed form and probably teachers and students have to refer to soft copies to be downloaded from website. This will result in lack of interest among students and teachers, and hence it is prayed that urgent steps be taken to finalize the content and make available the printed copies. Yes. Sri Ayrton de Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goan youths, as most workers at Goa shipyard are from other states. I urge the government to address this recruitment issue and strive to employ more Goan youth in Goa shipyard. Speaker sir, this is one in Goa shipyard. काल आमगे कर्नाटका सरकारान काँग्रेसाच्या 100% लोकल कर्नाटका स्टेटा युथा दिता म्हणा. दिस हॅज टू बी पुट इन प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो. जाल्यार मातशें ते डिटेल आमगे कर्नाटक सरकाराक घेवपा जाता केस केलें तें. श्री केदार नायक. श्री केदार नायक. Speaker sir, there is a fear and anxiety in the minds of the people of Saligaon constituency that during laying of pipeline from Pilayan Industrial Estate to Kalangut Police Station via Saligaon by WRD, the entire Saligaon road stretch is damaged, and due to that many dangerous potholes are developed, making it difficult for the vehicles and pedestrians, especially school students who travel through this road. The condition at this road is very bad and many serious accidents have occurred. The government may kindly take necessary steps to restore these roads on the priority basis. भरपूर पावस पडला आनी ताका लागून एट वन्स म्हणजे बेगीतल्या बेगीन आमकां तें करूंक जावंक ना. पूण स्पीकर सर, ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की रोड तो मातसो रबल घालून जावं कितें करून टेम्पररी आमी रिस्टोर करता. स्पीकर सर, पावसांत बरेच रस्ते जे आसा पळय न्ही, जे अंडरग्रावंड केबल घालपा खातीर खणलेले अशा पद्दतीचे रस्ते आहा. हांव तो रस्तो आहा तो पळोवपान ताका बेगिनात बेगीन पॅच वर्क करपाक लायता जेट पॅचर मशिनात. हय स्पीकर सर, एकूच हांव नदरेक हाडूंक सोदता की थोडे NGOs आसा जेन्ना उदकाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना उदक ना म्हणून ते धरणे दिताले. पूण जेन्ना उदक आमी स्पेशल पायपलायन हाडली थंय पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेटीन तेन्ना रोड खणचोच पडलो आनी ताका लागून आतां थंय येवन ते आमचे जे लोकल्स आसा तांकां थोडे NGOs येवन मिसगायड करता. सो तेंच्यांनी करचें न्ही. NGOचे तसलें काम आसतलें तें फक्त लोकांक भडकोवप तुज्या विरोधात. पेपर्स टू बी रेड. चीफ मिनिस्टर. पेपर्स टू बी रेड. Speaker sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention, Sri Sankalpa Munkar.
fear and anxiety in the minds of the people of Goa and also the tourists visiting our state due to stray dog menace and increasing number of stray dogs attack in recent time. The increasing population of stray dogs has become a serious concern as we see pack of dogs all around in public places, including markets, hospitals, streets, beaches, etc. Step government intend to take in this matter. Speaker, sir. Minister. Speaker, sir, government has formulated the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014, by which grant in aid is provided to facilitate local bodies, municipalities, panchayat to carry out sterilization and vaccination to stray dogs. Though animal welfare organization and NGOs, it is a mandate of the local bodies to implement animal birth control program. As per Animal Birth Control Rules Dogs 2001, the Animal Birth Control Rules 2023 framed under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. The department has the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014 amended for sterilization of stray dogs. As per Animal Birth Control Dogs Rules 2001 and Animal Birth Control Rules 2023, the management of stray dogs and implementation of animal birth control is responsibility of the local bodies. As per the above scheme, the local bodies have signed MOU with the animal welfare organization and NGOs to sterilize of stray dogs, of which grant in aid is provided by the department. So far, only 30 village panchayat and 7 municipalities have signed MOU with the NGOs. Out of 191 panchayat, 126 panchayats in the state, and out of 13 municipalities, out of 6 municipalities are yet to sign MOU with AWO. Being aware of dogs' bites and beaches, the collector of South Goa had conducted meeting of all the stakeholders of Salset Taluka in the month of June 2024. They have proposed to have a shelter for injured dogs. As the injury provoked the dogs for attack, the main hassle is case of stray dogs is, as per prevailing rules, the dogs cannot be relocated from one area to other. Hence, achieving optimum sterilization is the stray dog is the only option left to control the dog population. Hence, the department, along with the Mission Rabies, is conducting training program in educational institutions, village panchayat, clubs throughout the state to explain the behavior and psychology of the dogs. This will help the general public to understand the behavior of the dogs. The aggression in dogs is sometimes seen due to hunger. Hence, the department has released the policy for street and pet dogs given in the form of guidelines. Hence, the dogs feeders can be designated to take care of feeding the stray dogs as per the guidelines of the rules. The Department of Tourism, along with local bodies, can take joint effort to feed the dogs on the beaches as per the guideline. Speaker, sir. Sahib. Circulate करचो. Speaker, sir. Speaker, sir. We don't come to know. Speaker, sir. नाही, रिप्लाय सर्क्युलेट करता वाचून दाखव. Speaker. पयलीं करपाक जाय. स्पीकर सर हे पयलें करूं जाय न्हू पयलीं करपाक जाय. करेक्शन हा जाल्यार पयलीं करूंक जाय वाय इज नॉट सर्क्युलेटेड We don't come to know. हाऊ डू वी वॉट इज दी Speaker, sir. कोण उलयता आयज हांव उलयतां साहेब. तोपर्यंत दितले. स्पीकर सर, आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचो मिनिस्टर बाब फॉर एनिमल हजबंड्री बऱ्या भशेन काम करता आनी तेणें आमकां सगळें एक्सप्लेनेशन दिलां. बट फॅक्ट जे आसा आमी पळयता की रिसंटली आमी खुबशी अशी केसीस आयकलेली आसा जे स्ट्रे डॉग्स आसा हेंच्यांनी अटॅक केल्लेले आसा आनी हे चडान चड आसा ते आमच्या बिचांचेर जावपाक लागलेले आसा. कित्याक हालींच आमी पळयला एक यंग गर्ल फ्रॉम लोतलीम वॉज बीन अटॅक एट बानावलीम बीच. आयज आमचो टुरिजम मिनिस्टर हांगा आसा तेका हांव कितें तेणेनूय स्टेटमेंट केलेलो आसा. टुरिजम फाटल्या दिसांनी रशियन टुरिस्टाचेर अटॅक जाल्लो आसा एट बानावलीम बीच. मागीर आमचो बॉलिवूड एक्टर रिया हेजेरूय अटॅक जाल्लो आसा बाय स्ट्रीट डॉग एट कोलवा बीच. इवन जे आमचे डिस्ट्रिक्टाचे लायफ गार्ड आसा
जे टुरिजम मिनिस्टराक सांगपाक तेंचेरूय अटॅक जाल्लो आसा एट नॉर्थ गोवा एट कलंगूट एंड मांद्रेम. हालींच आमी पळयलेलें आसा जे तेंचें पॉप्युलेशन वाडत आसा स्ट्रे डॉगाचें आनी हेजे लागून कन्सर्न आसा. फाटल्या गेल्या वर्सा आमचे वास्को मामोळ्यान एका धाकट्याशा चेडवाचेर कितलेशे कुत्र्यांनी अटॅक केल्लो तेजो व्हडलो. आनी मेन म्हणटा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवा जे सड्या बागाचेर जी गार्बेज डंप आसा हे डंपाक लागून जर स्ट्रे डॉगाचें जें पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा पळय थंयसर तुमी 100 आनी वांगडाच 100 स्ट्रे डॉग अटॅक करपाक लागून आमच्या लोकांचेर येत आसता. लोक त्या वाटेनसून वयपाक भिवपाक लागलेले आसा. MPT कॉलनीन आतां सगळी खाली जाल्ल्या कॉलनी कडल्यान थंयसर स्ट्रे डॉगाचें पॉप्युलेशन खूब वाडलेलें आसा. जशें आमचे मंत्री बाबान सांगलेलें आसा लोकल बॉडीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव मागता आमचे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन कितें हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी आमचो टुरिजम मिनिस्टरूय हेजेर तितलोच तेंच्यांनी लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक हे बिचाचेर खुबशे इन्सिडंट जावपाक लागलेले आसा म्हणून. थँक्यू सर. येस श्री जी तारुलकर. ना कर स्पीकर सर, संकल आमोणकरान जो कॉलिंग अटेन्शन मूव केला एक 2-2 मिनटां विशय सोंपया खूब जाणां उलोवपाचें आसा. 2 मिनटां म्हाका तरी 3 मिनटां हांव सोंपयतलो. 4 मिनटां 4 मिनटां पाहिजे ना. बिचाचेर उलयता. कॉलिंग अटेन्शन स्पीकर सर मॅक्झिमम 20 मिनटां. डॉग अटॅक्स हे खूब वाडत जाल्ले आहात आनी म्हाका दिसता म्हाजो कोस्टल बेल्ट म्हाजो कॉन्स्टिट्यूट कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान हे केसीस खूब गंभीर प्रमाणे फुडें वाडत चालले आहात. पूण स्पीकर सर पयलो इम्पॉर्टंट लक्षान हाडून दिता आमच्या मंत्र्याक की कित्याक लागून हे बिचाचेरूच अटॅक जातात. रिजन म्हाका दिसता शेक्स आनी रेस्टॉरंट जे बिचार आहात ते तांकां थंयसर खाण घालतात आनी जेन्ना राव अरे वेंजी तूं उलयता तेन्ना उलय, तूं मदें कित्याक डिस्टर्ब करता, तूं तुजें कर मरे, तूं उलय मरे, तूं इन्फॉर्मेशन तूं जाणा रॉंग जाल्यार हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें उलयता. स्पीकर सर हे ते रेस्टॉरंटा शेकाचेर तांकां खाण घालतात आनी तांकां दिसता ते आपलें घर कहें आनी जो ट्युरिस्ट थंयच्यान पास जाता ताका ते चावोंक वयतात. हे पयलीं कशें प्रिवेंट करपाचें तेचेर अंडरस्टँड बरोबर ताका कळचें ना. तो धिर्याच्या पाडेक झगडत रावतलो आनी कांय ना. स्पीकर सर इम्पॉर्टंट हांव मुद्दामून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे एक हरमला बिचाचेर एक डॉग टेम्पल म्हणून आहा आनी ते डॉग टेम्पल कोण चलयता हांव मुद्दाम मंत्र्याक कितें सांगता हे आमकां करपाक जाय. हे हय डॉग टेम्पल म्हणून घर घेतला भाड्याक आनी 70 कुत्र्याहून चड थंय ते पोसल्यात तेंच्यांनी. ती कोण चलयता? एक महिला भायली फॉरनर ती चलयता थंयसर आनी थंय तिणी स्टाफ दवरला. त्या घराचें भाडें 1 लाख रुपया दिता आनी ते 70च्या वयर कुत्र्यांक ती पोसता खंय भायर रावून आनी हांगा स्टाफ दवरला. सो ते मदीं एक इशू जालो की ती बंद करपाक सोदताली आनी म्हाजे कडेन इशू जेन्ना पावलो तेन्ना आमकांय भंय पडलो हरमला जर 70 कुत्रे सोडले बिचार जाल्यार आनी परिस्थिती कितें जातली ती. म्हणजे हांव मुद्दाम कित्याक सांगता हे जर भायल्या देशांतले येवन जर हांगासर आमकां म्हणजे आमचे स्ट्रे डॉग्स आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी तांकां सांबाळ शकतात जाल्यार आमचो सरकार कित्याक सांबाळूंक शकना. सेकंड हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें अशें कितें तरी प्रोविजन करपाक जाय आनी हे स्ट्रे डॉग्स आहा ते आमी ट्युरिस्टा कडल्यान प्रिवेंट करपाक जाय. शिवाजी वेगस. हां पयशे इतले ना न्हू रे. वेंजी वेगस जाले वेंजी उलय आता. सर बरें सांगलें ताणें. म्हाका इतली बरें दिसता स्पीकर सर जेन्ना हे ते डिफिकल्टी सांगताय ते सांगताय की सरकार हें कोना सरकार कोना बरें जाता स्पीकर सर. भायले कितें चलता ते सांगला भायले आनी भितोयले पयलीं आयकना फस्ट धिर्याचे पाडे काय घोम स्पीकर सर आय स्टँड बाय विथ रिगार्ड्स टू दी कॉलिंग अटेन्शन रेज्ड बाय आवर कलीग श्री शंकल अमोणकर. स्पीकर सर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाणाले कोलवा भरपूर हे स्ट्रे डॉग्स जाल्ल्या आनी भरपूर त्रास जाताय आनी ह्या दिसान जे डॉग बायट्स आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड जालो आहे. I have taken an initiative along with the World Veterinary Services, that is WVS, and MR, that is Mission Rabies. यांचे बारार आमी इनिशिएटिव्ह घेऊन हें काम कॉमेस केलो. नाव डिफिकल्टीज दॅट वी आर फेसिंग. मुको 7 पंचायत आहे. 7 पंचायतींतल्यान एक पंचायतीन लोकल एनिमल बर्थ कंट्रोल कमिटी फॉर्म केल्या. फॉर्म केलं नाही. हे सगळे गोंयांत हेच प्रॉब्लेम जाल्ल्या. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत इफ यू कॅन सेट देम अ डेडलाइन by 31st August. Mandatory you have to form these committees. When that something goes, then we are enforcing that they start performing. So mandatory letter of spark from the panchayat minister's department that local animal birth control committees should be formed by 31st August. Second thing, the Goa Small Animal Rescue Management Scheme ji ha,
तेजे प्रमाणे एक MOU सायन करपा जाय जें आतां मिनिस्टरान सांगिलां. इट इज बिटवीन द विलेज पंचायत अँड गोवा एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट. हेंय जायना, एकाय डेडलायन दियाय. 31 ऑगस्ट म्हळ्यार प्रत्येक पंचायतीन हें करपा जाय. हे दोन वस्तू जाल म्हणटरी देन द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स. हें पयलीं सद्याक तारयार घालपार आमी इनिशिएटीव कितें केला, आम ऑलरेडी ड्राफ्ट केला ऑन द रेव्हेन्यू ऑन द स्टॅम्प पेपर ड्राफ्ट करून कॉपी आम व्हरोन दिल्या. नाव दे हॅव टू डू दॅट. इतली केला आसतना स्टील देर इज नो रिस्पॉन्स. सो आय थिंक वी हॅव टू पुट अप अ डेट. नाव हें केलें म्हणटरी देखून प्रॉब्लम इज अबाउट शेल्टर होम्स. आमगे कलीग सांगता ते शेकवाले जेवण घाताय म्हूण. हांव तुका सांगोसो दिता, हे घेरा आनी पाड्या मिक्स करूं नाका. फोकाणां इज सेपरेट, सिरियसनेस इज सेपरेट. शेकवाले जेवण घाताय म्हूण अरे रे बस रे तूं बस. ना ना ताका बसपाले 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 बसपाले. डिमांडाचे उलोवपाक तुमकां भरपूर वेळ आसा. बस 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 रे बस 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 बर रे आरो बस. तूं घेरा पाडे वाडे कित्याक उलयतालो बस. येस बरें. जेवण शेकवाले घाताय इज व्हेरी गुड, घालपा जाय. कित्याक ते गायनाय जाल्यार ती सुणी उपास उरतली आनी उपास उसून ती आनी वायट जातली. कित्याक आतां मिनिस्टरान सांगलें ते सुण्या काडून व्हरोन मोरजे बी हुंयो दवरूं जायनाय. ती थिंगा आसपा जाय. तांकां ट्रीट करून थिंगा बिचार सोडूं जाय आनी बिचार तांकां जेवण जाय. प्लीज अंडरस्टँड स्पीकर दे हॅव टू बी फीडेड. आनी शेकवाले कोत्ताय ते जेवण घाताय ते इट इज अ गुड थिंग. वी आर नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. आनी इम्पॉर्टंट थिंग राव व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिमांडाचेर तुम्ही उलयात. गव्हर्मेंटान शेल्टर होम्साक जागो दिवचो. डिफायन करून एक्वायर करून शेल्टर होम्साक जागो दिवचो. 2 मिनटाचेर डिमांडाचेर तुमकां स्कोप आसा म्हणटा उलोवपाक. Because this is a serious concern about stray dogs. आणि आमच्या बाब वेंझीन करेक्टली सांगला. आमच्या पंचायत मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की उरल्या ते पंचायत जे दोज हू हॅव नॉट सायन्ड MOU with the animal welfare committee or trust, please make it compulsory for your secretary. See that by 31st August or whatever it is, they sign. Not only this, ते आमचे गौशाळा हा regarding this cattle pound also, I mean kettles, that they signed both the stray dogs and with the goshalas. Two things, make it compulsory for them to be, these two MOUs to be signed by 31st of August. Secondly, I also want to know from the Honorable Minister, कितले फंड तुम्ही पंचायतीक दिल्या त्या आयज पासून रिगार्डिंग टेकिंग केअर ऑफ वॉट स्ट्रे डॉग्स वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट. तूं म्हणटा न्हू पंचायतीचे हे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तेणी हे करूंक जाय ते. तुमी आयज पासून पंचायतींनी कितले फंड दिल्या टू टेक केअर. And I think this is very, this on your part to say that so many panchayats have not signed. The minister is there, the cabinet meetings are taking place. Why can't you tell your colleague to get the MOUs signed by the other panchayats? It sends a wrong signal, sir. Please look into this. Yes. Shri Vijay Sardesai. कोर्टान सुद्धा आदेश दिल्यात. थोडे पंचायती कडे जे जमीन दिल्या ते सांगता डॉग शेल्टर मागीर गावशाला जमीन कोण दितलो. आमी रेडी आहा, सर्क्युलर इश्यू करता, पूण इम्प्लिमेंट करपाक जमीन जाय न्ही. एक मिनिट. नॉट फॉर द लँड मॅन, देयर इज नो लँड. गिव मी लँड इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, हे जे बाब संकल्प बामणकरान कॉलिंग अटेन्शन मूव केलां हें खूब इम्पॉर्टंट. इतल्या खातीर टुरिजमाकूय इम्पॉर्टंट आनी मनशाचे सेफ्टी खातीर इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, आमी आमच्या मतदारसंघान एक ऑल डॉग्स मॅटर म्हणून कॅम्प केल्लो. इट वॉज फंडेड बाय द वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस अँड मिशन रेबीज. हांवें मुखेलमंत्र्याक खुबदां थंय आपयलो. मुखेलमंत्री येवंक ना. हांवें ताका सांगिल्लें तूं BJPचे मंडळाच्या प्रेसिडेंटाक घेवन यो, तूं येवंक ना. नीलकंठ म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक भिलो आनी तोय येवंक ना. स्पीकर सर, ना येवंक ना तो. स्पीकर सर, हो म्हजो जो कॅम्प आसलो थंय 2593 म्हळ्यार 2593 डॉग्स गॉट स्टरिलायज फ्री. 2 म्हयने कॅम्प चल्लो. शिवानी माथूर म्हणटा ती गिव गोवा डॉग्स म्हूण हिणें फुल्ली स्पॉन्सर केल्लो. सो हांव एक कित्याक सांगता,
हे थंय स्पॉन्सर करून जालें इतलें जावन पसून आमकां धाकटे नवे कुत्रे दिश्टी पडटात हाजो अर्थ कितें आमी आतां इतले ऑलमोस्ट 3000 कुत्रे 2600 कुत्रे सुमार स्पिकर सर स्टरिलायज केले मागीर धाकटे कुत्रे आयले खंयच्यान आनी येता कशे ते सो स्पिकर सर हांगा एक इशू आहा आनी सोल्युशन आहा कुत्रे म्हणटा ते टेरिटोरियल जे आतां वेंजीन सांगलां तें सारकें हांगाचे कुत्र्याक व्हरून थंय रिलोकेट करूंक जायना डॉग्स आर टेरिटोरियल फर्स्ट आनी स्पिकर सर हो जर आमी इशू सॉल्व करतले जाल्यार आमी स्टरिलायजेशन हें एनफोर्स करपाक जाय स्टरिलायजेशन तूं कशें एनफोर्स करतलो 150 पंचायतींनी एनिमल बर्थ कंट्रोल आनी म्युन्सिपालिटीनी एनिमल बर्थ कंट्रोल इम्प्लिमेंट करूंक ना आतां ते कशें करतले तांचे कडेन खंयचो पयसो आहा स्पिकर सर तूं काडटा तांचेर घालता आमी हावजान हें कित्याक काडलां एक मिनिट स्पिकर सर सभागाराचे कामकाज 5 मिनिटां वाडयता स्पिकर सर हे आमी हावजान कित्याक काडलां कित्याक पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर हें सोल्युशन मेळना म्हणून आमी हावजान हाडलां आनी बाब रोहन खंवट्याक हांवें म्हणिल्लें हें राव म्हणून कित्याक हें ताकाय इम्पॉर्टंट एज मच एज सेवींग लायफ्स आतां कुत्रे जर घांस मारूंक लागले लोक पयस वतले इंटरनेटाचेर न्यूज आयली लोक पयस वचपाक लागतले सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू तें तुवें काडून त्या सायडीन बॉल उडोवपाचो न्ही हो पासींग ऑन द बक यू डोंट डू हें हाका सोल्युशन काडात आनी सोल्युशन काडपाक स्टेप सांगता स्पिकर सर फर्स्ट स्टेप स्टरिलायजेशन ऑफ पेट्स म्हळ्यार म्हज्या घराचो मेल कुत्रो आहा ताका कापास करचोच पडटलो हांवें यू हॅव टू स्टरिलायज हिम हें एनफोर्स कर इट इज डन इन द लॉ आय विल शो यू हाव इट कॅन बी डन इन द लॉ 2 यू स्पिकर सर एक मिनिट तुम्ही डायरेक्टली सरकारान मुखेलमंत्री NGO तुम्ही अपॉइंट करा तुम्ही पंचायतीक सांगनाका वा म्युन्सिपालिटीक सांगनाका तुम्ही अपॉइंट करा हें ताजें काम तिसरें स्पिकर सर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आहा तुम्ही म्हणला कितें NGO रजिस्ट्रेशन करतलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कंप्लीट जाय कित्या खातीर जाय नवी भुरगीं जर कोण आयलीं आनी तांकां दिसलें की कुत्र्याक आमी राखतलीं तर तांकां 3 वर्सां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणून ती भायर पडटा वाय शूड सो मेक दोज नॉर्म्स इजी चवथे स्टेप स्पिकर सर एक हेल्पलायन नंबर करा की बाबा हो कुत्रो चापपाचो आहा ताका वॉट्सॅप करून 1 हेल्पलायन नंबर यू ऑल आयडेंटिफाय अशें केल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो फर्स्ट म्हणटा तें म्हाका दिसता तुमी एक मोहीम स्टार्ट करपाक जाय वीच इज एनिमल बर्थ कंट्रोल अँड गो टेक द हेल्प ऑफ दी सेम वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस विदाउट दॅट हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना हो फाल्यां टुरिजमाचेर येतलो आज जे दृश्टीचें जाला ते भशेन तुका एक सारकी स्पेशलायज एजन्सी घालची पडटली जस्ट टू टेक केअर ऑफ द डॉग्स देन इट बिकम डिफिकल्ट आनी हो प्रॉब्लेम जातलो स्पिकर सर हाका आमी डिमांड्साकूय तुमी मातशें आमकां टायम दिया पूण हाचें सोल्युशन हे सेशनान काडया नाजाल्यार आमी दीस सेशन इज युजलेस फकत उलयलें तुवें काडून बॉल ताका दिलो ताणें काडून आनी कोणाक सोडलो तें जावचें ना डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे 2 मिनटांमध्ये सोंपे येतो मागीर उलयता आफ्टर ब्रेक मागीर उलयता सर हां उलयत न्ही 1 मिनिटान सांग रे 5 मिनिटां चावलो सांग 3 मिनिटां सांगा स्पिकर सर म्हजो कॉलिंग अटेन्शन म्हजे कलीग संकल्प आमोणकारान हाडला तो खरोच बरो आसा हो सगळ्या गोंयभर प्रॉब्लेम आसा गोंयभर कित्याक देशभर प्रॉब्लेम आसा पूण आमी आमचे गोंयचे पळोवया सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते ज्या आन्सरान दिला की थोडेच पंचायती आनी लोकल बॉडीजान घेतला सरकारान थ्रू म्हणजे आमचे सगळे मिनिस्टर हांगा आसा तांच्यांनी स्ट्रिक्ट करपाचें की सगळ्या पंचायती आनी लोकल बॉडीजान तांच्यांनी सायन करपाकूच जाय मिनिस्टर आसा जर तांकां फंड मेळटा स्ट्रे डॉग्सा खातीर इतलो फंड्स आसा जाल्यार खंयची पंचायत आनी लोकल बॉडी ना म्हणची ना प्रोवायडेड फंड दियात पूण तांच्या कडल्यान रिपोर्ट घेयात की हो फंड्स तांच्यांनी खंय वापरलो तो आनी तेच सुपरविजन आमच्या वेटनरी म्हणजे त्या आनी मिनिस्टरान आमच्या करूं शकता जर हो प्रॉब्लेम करना जाल्यार आज आमी म्हणटा कशें बिचार प्रॉब्लेम आसा हो बिचारच न्ही भितर सिटीनी सुद्दां आसा कितले फावटी अशें जातात एक कुत्रो सगळ्यांक एक दोगां चौगांक चाबोवन वता आनी ते मागीर कितें जाता तांचो तो हेल्थ इश्यू जाता दुसरें हे जे दरा NGOज आसात की जे स्टरलायजेशन बी करतात ते सरकारान ते हायर करपाचे जशें विजय बाबान सांगला तशें तांकां पे करचें आनी तांच्या कडल्यान डेटा घेवपाचो की बाबा तूं आज हे पंचायतीन वचून कितले स्ट्रेटर आयले केला हे जर सगळें करीत बाकीचे हांव ऍड करना कित्याक ऑलरेडी उलयला जाल्यार डेफिनेटली कमी जातले पण सिरियसनेस दाखोवपाचो त्याचो ऑडिट जावपाचो आनी एक प्रॉपर पेपर प्रेजेंट करपाचो की बाबा लास्ट 6 म्हयन्याक आमी इतले केले हे डिपार्टमेंटान करपाक जाय कितलो फंड्स दिला आनी कितले कुत्रे स्टरलायज केला सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो